हे जिणये पळणार हाद आमकां चलय क्रिस्ता सागजावं संवसार भावाड तामचो सडय भाग्यवंतांतोनी नवान तुका करता पावांच्या गरजांनी खालतेपणी मागता भाग्यवंतांतोनी नवान तुका करता पावांच्या गरजांनी खालतेपणी मागता सांतांतोनी
जेजू घेतलो तुझ्या हातानी वेसावा तुझी पियाच्या पाणी पाव भक्ता आमच्या सर्व गरजांनी सांतांतोनी लुबल्याच्या दातारा सांतांतोनी आमच्या मजतारा सांतांतोनी कृपेच्या सागोरा सांतांत. या परबेच्या सुवाळ्यार सांतांतोच्या मानाक मुड्डोम दिल्ली आसात दानी आसात 300 रुपये दिवन मुड्डोम दिल्ले आनी दिल्ल्यांक आमी आतां मानाची वाद दिवन मान करता आनी दानींक उपरांत मिसाच्या क्रेक आमी मान करता. मुड्डोम दिल्ले आनी दयकर मुखार येजय तांची नांवां सांगता आसतना फिरगज गवळी परिशदेचे सांदो आनी सर्व आयोगांची संयोजकी श्रीमती सिल्विया डिकोस्ता मुड्डोमांची नांवां आमच्या समकार सादर करतली. आमच्या शेजारा एक व्हड आमचें ल्हान एक भक्ती केंद्र शेजारा एक व्हड पुण्यक्षेत्र आसा आनी त्या क्षेत्राचे मुखेली आसात रेक्टर आसात आनी फिरगयेचे विकार आसात बोंदेलचे सान लॉरेसाच्या पुणशेत आनी फिरगजेचे बापू बेझील वास. म्हज्या माय गांवांत ते आसले आमकां मोगाचे हांवें पयलीं आसले फिरगजेंत ते आसले भोव मोगाचे सगळ्यांक मोगाचे आनी बाब बेझील वास आतां मुड्डोमाक मान करी जाय अशें तांचे लेगीत विनवणी करता आनी बाब बेझील वासाकी बरो येवकार हांव पाठयतां. ಮೇವಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅನಿಕುಟಾಮ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅದ್ಯಾಪಾಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೊಯ್ಲವಡೋ ಬಚ್ಪೆ ಡೆಲ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಫತಿಮಾವಡೋ ಬಚ್ಪೆ ಲೆನ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿಕುಟಾಮ್ ಬಚ್ಪೆ ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೆಸಾರ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಫತಿಮಾವಡೋ ಅಲಿಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಫತಿಮಾವಡೋ ಎಡ್ಲಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಫತಿಮಾವಡೋ ಆಶ್ಲಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಫತಿಮಾವಡೋ एलरिन डिकोस्ता फतिमा वडो एरन फर्नांडिस फतिमा वडो अरुण केस्टलिनो फतिमा वडो एलिस्टर फर्नांडिस फतिमा वडो अर्गा लीना नतालिया डिसोजा सांतेरेस रॉयल रोविना पिंटो मोडबिद्रे अर्गा हिलारी शालेट पिंटो अनि कुटाम बचपे क्रिस वियानी रेबेलो बचपे डोरा डिसोजा अनि कुटाम कैकंबा अर्गा क्लोय अनि क्लियो डिसोजा बचपे रिन्नी रॉय पेजार डेनियल एंटनी रेबेलो बचपे रॉबर्ट फ्रैंकलिन रेगो अनि कुटाम बचपे लेनी रॉच अनि कुटाम बचपे ऑलविन जिन्नी सल्डाना अनि कुटाम बचपे अनीता विलियम डिसोजा अनि कुटाम बचपे आइवन सरिता डिकुन्ना मुंबई ऑलविन आयरिन पिंटो उर्वा फ्रेडरिक पाइस अनि लिली पाइस बचपे जुस्टिन पाइस अनि रश्मि डिसोजा बचपे लूसी मिरांदा देरेबेल अनुष्का पिंटो सुंकदकट्टे संदीप सुंकदकट्टे ग्रेसी डिसोजा फेरार मर्विन जुन एलिजा बचपे मिल्टन डिसोजा बचपे अल्बर्ट लोबो ताच्या 90 वर्सांच्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन उर्वा लिली मस्करेनस फेजार मेरी पिंटो अंतोनी कट्टे रिया आणि सिया लोबो उमजूर रिचर्ड फेरावो आणि कुटाम फतिमा वडो स्मिता ब्लॉसम मेंडोन्सा पेरमुदे नवीन आणि रीमा पिंटो मडांत्यार एवलिन सल्डाना निड्डोडी जोसेफ लेबो केलराय लुविस डिसोजा बोंदेल लविटा डिसोजा बोंदेल तेरेजा पिंटो बचपे लीना क्वेल्लो बचपे बेनेडिक्टा डिसोजा आणि कुटाम पेजार जसिंता डिकुन्ना आणि कुटाम बिजय एंड्रो डिसोजा आणि कुटाम बचपे जीवन डिकुन्ना बचपे विन्सेंट लिली फेरावो बोंदेल विल्फ्रेड प्रियांका जेडन फेरावो बोंदेल वाल्सन फेरावो बोंदेल अर्गा प्रेसिला मिरांदा बचपे रिचर्ड सिक्वेरा सांजुजेवाडो लूसी डिसोजा आणि कुटाम पक्षीकेरे फ्रांसिस मिस्केत बचपे इसाबेला जॉन पिरेरा आणि कुटाम बचपे जीवन शीतल जॉसलिन पिरेरा बचपे थॉमस डिकुन्ना बचपे लोलिटा मरदुल्ला सल्डाना बचपे लॉरेंस सल्डाना बचपे फ्लॉसी रोड्रिगस कुलशेखर इरदकती रोजी मतायस बचपे सैमुअल सिम्सन बचपे सेलिन पिंटो फतिमा वडो शर्लिन डिसोजा जलमदिसा गरगंजॉन फजीर जॉयसन डिसोजा पेजार सिस्टर अनिता क्रास्ता पेजार अनिल क्रास्ता पेजार जेन आणि प्रिन्स मेंडोन्सा पेजार मेलिटा आणि प्रवीण मेंडोन्सा पेजार
रिशॉन स्वीडल नोरोना बचपे, शेरविल पिंटो बचपे, लिडविन पिंटो बचपे, अर्गा रोनाल्ड पिंटो आणि कुटाम बचपे, अर्गा हायसेंता पिंटो आणि कुटाम बचपे, अर्गा प्रेमा पिंटो बचपे, निशान डिसोजा फजीर, प्रेसिला फर्नांडिस आणि कुटाम कोडियाळ, इरादा खातीर प्रिमा पिंटो बचपे, सुनील रोजारियो फेरार, अर्गा लिली डिसोजा बचपे, प्रकाश वास आणि कुटाम बचपे, अर्गा एमिल्डा पिंटो सांतेरेज वाडो, अर्गा लीरा आणि लिनोरा पिंटो सांतेरेज वाडो, ऑस्वल्ड आणि जसिंता पिरेरा बचपे, अर्गा जुलियट मोंतेरो बचपे, अर्गा जेनेविव डिसोजा रानीपुरा, अर्गा अँटनी विनय विधीरा बचपे, मिलाग्रीन आणि मॅन्युअल डिसोजा पेरंपल्ली, डॉल्पी आणि डायना सेरावो कारकळ, अर्गा रोहन डिकुन्ना नीरुडे, अर्गा बेनेडिक्ता फर्नांडिस बचपे, अर्गा लीना डिसोजा बचपे, फ्रेडरिक अल्बुकर्क आणि कुटाम फेरार, जेनिशा अल्बुकर्क आणि कुटाम कैकंबा, जल्मदिवसाक अर्गा जावन रोशन डिसोजा नीरमार्गा, अर्गा एल्डन पिंटो बचपे, अर्गा सॅम रफायल डिसोजा नीरमार्गा, इरादा खातीर वायलट पिंटो बचपे, मेलरॉय राज डिसोजा सौवार्दनगर, बेबी लायशा फेरावो फातिमा वडो, मर्सिन डिसोजा मोडंका, लॅन्सी फर्नांडिस फेर्मुदे, जरम मतायस आणि कुटाम फातिमा वडो, एलियास लिली वास देरेबेल, ब्रिस्टन पिंटो बचपे, मेरी डिसोजा देरेबेल, शल्मा लोबो बचपे, रैना लोबो बचपे, राजेश लोबो आणि विविता पिंटो बचपे, दीलन लोबो आणि डयना लोबो बचपे, जॉन्सन प्रिया डिकुन्ना पेरमुदे, वियोला आणि विनिशा डिसोजा पेरमुदे, तेरेजा सिक्वेरा पेरमुदे, जॉयल आणि जोशुआ मतायस पेरमुदे, जेडन आणि एल्डन डिसोजा पेरमुदे, फेलिक्स मोंतेरो आणि कुटाम बोंदेल, प्रकाश आणि रेश्मा मतायस उडुपी, स्टीफन डिसोजा केळंबेट मुणकूर, जेड इवा फर्नांडिस बचपे, अर्गा फ्रांसिस रोजारियो फेरार, अर्गा मेल्विन शालेट पेरिस फातिमा वडो, अर्गा स्टॅसिया आणि झायन पेरिस फातिमा वडो, अर्गा अल्बर्ट पिंटो आणि कुटाम बचपे, अर्गा जेनिविव डिसोजा आणि कुटाम राणीपुरा, जोसेफ रॉबर्ट डिकुना राणीपुरा, जोसेफ मार्गरेट तावरो बचपे, जीतन आणि नितीन तावरो बचपे, क्रिस्टिना डेसा लोरेटो, रीटा डिसोजा फातिमा वडो, पास्कल पिंटो बचपे, निश्मिता डिसोजा पेरमनूर, अर्गा निक्षित आणि निशान काटीपळ्ळा, प्रत्येक इरादा खातीर जुलियट मोरास बेलतंगडी, इरादा खातीर बेनेडिक्ता पेरिस पेजार, अश्मित डिसिल्वा आणि सुष्मित डिसिल्वा फेरार, शाजी जोसेफ बचपे. दानीक आमी उपरांत मान करतल्या कोणी मुद्दोम आसात तर तांची नांवां सांगल्यांत तांणी मुखार या. उपरांती आमी तुमी मानाची वात घेवं येता. देव बरें करूं मेस्तांक आनी फादर बेजील वासाक आमी फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाच्या सुरवात आमी करता.
सांत आंतोनीच्या सर भक्तिका सवे आज आंतोनी कट्टे पात्रोनाचे फेस्त आचरण करूंक आमी संतोष पावता. सांत आंतोनी मरिफात मेळिल्ल्या सर बेसंवा पासत आमी देवाक अर्गां पाठयता. सांगातच आमच्या पात्रोनाक मान पाठयता. पदवसो सांत आंतोन भक्तिकांक भोव मोगाचो आनी तांच्या वेगवेगळ्या गरजांक सदांच पावुल्लो सांत. आमचो पात्रोन पदवाच्या सांत आंतोनीन आगोस्तिनियान माटवासी मेळान सुरविल्ली तरबेती आनी पवित्र पुस्तकाची जणवाय आपणायली. उपरांत तो सांत फ्रांसीस आसिसी आनी फ्रांसिस्कन माटवासी थंय भोव प्रेरीत जालो. 1220 इसवेंत तो ह्या फ्रांसिस्कन मेळाक भरती जालो. थंयसर तो सादेपणाची जिणी जियेलो. देवाच्या उतराचो फामाद परगटणार जालो आनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी गरजे वतांक आदार जालो. 1226 ऑक्टोबर 3 वेळ मरण पावल्ल्या सांत फ्रांसीस आसिसीचे 8वें मरण शताब्दी वर्स हें म्हणजे 800th डेथ एनिवर्सरी. हे विशेष जुबले वर्स परगटल्या पापा लिओन फ्रांसिस्कन चिन्ये तत्वां आनी शिकोवन नियाळून चिन्येंद्रुता करूंक अवकाश रचला. ह्या पाडतळार ह्या वर्साच्या त्रिदुम फेस्ताचो ब्रीद विंचला. सादेपण, जणवाय, समाधानान संवसाराचे नवीकरण म्हणलो संदेश आयचे मापरबेंत आमी नियाळटा. असले चिन्ये तत्व जियोंक सांत फ्रांसीस आसिसी आनी सांत आंतोन आमकां शिकयतात. आयच्या ह्या महापरबेचे प्रधान याजक जावन भोवमनदीक दोतोर रुडॉल्फो पिंटो आमचे सवे आसात. ते मुळान गुरपूर कैकंबा फिरगसगार आनी कार्मेलीत याजक. ते भारतीय लातीन कातोलीक बिस्पा मंडळीच्या वा CCBIच्या देवस्तुती आयोगाचे राष्ट्रीय कार्यदर्शी वा मुखेली. ह्या जबाबदारेखाल ते अख्ख्या देशांत क्रियाळ आनी पैनार आसतात. तांकां आमी प्रत्येक भोव मोगाचो आनी मानसो येवकार पाठयता. पेजार सांत सायमन वारेड्याचे विगारवार भोव मनादीक बाप रुडॉल्फ रविडेसा हांकांय प्रत्येक येवकार. वारेड्याच्या तशें सर्व सैर्या याजकांक मोगाचो आनी मानसो येवकार पाठयता. आतां प्रवेश गिता सवे संभ्रमीक पवित्र बलिदानांत वांटेली जावया. बापा तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या संतोष भरीत काळजा मोना. उतर तुझे ऐकून घेऊ ख्रिस्ता बलिदान भेटो त्रिएक देवा तुका. बापा तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या संतोष भरीत काळजा मोना. उतर तुझे ऐकून घेऊ ख्रिस्ता बलिदान भेटो त्रिएक देवा तुका. भक्तीनानी मनान बापा तुका वंदिता ओगळापाची गीतां गाता. आमचे तुवें ओतुल्ल्या कृपे देण्यापासून उपकारास पावोडता. बापा तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या संतोष भरीत काळजा मोना. उतर तुझे ऐकून घेऊ ख्रिस्ता बलिदान भेटो त्रिएक
देवा तुका कुटुंब म्हणल्या तरवार आमी पळय करताना सौम्या तूं आमचे संगी मोगान त्यागान एकवटान जीव सदां काळ मोग कुर्पे बेसा बापा तुझ्या मंदिराक आमी आयल्या संतोष बरें काळजा मोना उद्दां तुझे आयकून क्रिस्ता बलिदान भेटूं त्रिये देवा तुका बापा तुझ्या मंदिराक आमी आयल्या संतोष बरें काळजा मोना उद्दां तुझे आयकून क्रिस्ता बलिदान भेटूं त्रिये देवा तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसू तुमचे सगळे आसू आयच्या दिसा सांजेर थोड्या वेळा पयलें हांगा सकट तयारी जाता आसतना फादर फ्रांसीस म्हणाले टेन्शन करनाकात आज फेस्ताचो दीस हांसून हांसून फेस्त करूंक जाय आनी तांणी एका दोगांक म्हणलें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी हांसून हांसून फेस्त करूंक जाय हो दाबाजो हें फेस्त ना फकत सांत आंतोनीक मान करूंक ताची मजत मागूंक ताच्या सांगाता देवान आमचेर उतरल्या सर कुरपे देण्या खातीर ताका अर्गां दिवंक देखून संतोषान दाबाजान तोंडार हांसो हांसून हो संभ्रम करया येवकारिस्तोचो संभ्रम म्हणटा आमी खरोचो संभ्रम जावं आनी सांत आंतून कित्याक आमी मिसाचें बलिदान करता आसतना देवदूतांचो वरोत्सव ह्या आल्तारीर आसा तो आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करूं आमच्या काळजा मनांनी जे अत्रेक इरादे आसात तो देवा लागीं पावूं आनी आमकां एक कुरपे बरीत जिणी जियोंक आदार दिवं म्हणून आमचेच खातीर मागया तर ह्या पवित्र बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पाती सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पापाचो बगेन सदांच संपवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Sumya kakutkar, sumya kakutkar, kakutkar, sumya kakutkar. Krista kakutkar, Krista kakutkar, kakutkar, Krista kakutkar. Sumya kakutkar, sumya kakutkar. Kakutkar, sumya kakutkar. Mahima deva kusargi ani shanti tacha ishta samsari सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता
आमचो आमी तुका वाकडटा सुम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकृत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा सस्नच्या देवा तुवें पादुवाच्या बागेवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांक तीर आसरो करून दिलोय तासो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवो चलयता सस्नच्या सस्ना मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप हांव कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपडूं ताचे मुखार होम बोलयो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वासरांक घेवन वचूं हजारांचे हजार बकरे भेटयले म्हण आनी तेलांचे 10,000 वाळ वाळयले म्हण तो प्रसन्न जायत म्हज्या अपराध्या खातीर म्हज्या मलगड्या पुताक भेटोवं म्हज्या पातकां खातीर म्हज्या कुडीचें फळ ओपून दिवं मनशा कितें बरें आनी सरीसपर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सगळें सांगलां न्यायनितीचें आचारण विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणान चलप हाचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना देवाचें उतार हें तुझो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुझो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुज्यो वाटो वळखोंक दी मोगाळा देवा तुझे मार्ग दाखोवन दी दयाळा बाबा तुज्यो वाटो वळखून दी मोगाळा देवा तुझे मार्ग दाखोवन दी दयाळा बाबा
सदा वाटेन चलोन वर शिकय तूं म्हाका जिणयेन म्हज्या दाराक जावन सांबाळ धर म्हाका सदा वाटेन सोलून वर शिकय तूं म्हाका जिणयेन म्हज्या दाराक जावन सांबाळ धर म्हाका तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा जाल्यार तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो सर्वेस्परा उगडास कर तुजें उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय सर्वेस्पोरा उगडास कर तुजी उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय हांवें केल्ली बातकां सर दयेन तूं मोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर हांवें केल्ली पातकां सर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा जाल्यार तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा जाल्यार तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो सांत पावलोन कोलेसेगराक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचे देखून कणवळायाचे दयाळायाचे दिनपणाचे मोवाळायाचे आनी सोंसणिकायाचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणा परस चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानेक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी दया क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताजे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया देवाचें उतर हें Alleluia 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 Perbeso Tace marifa Lablelia upkara Dunya deva Arga divso Alleluia Alleluia
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सामर्थ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिस्त ताचे सरशी आयले. तोवळ तांच्या लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं बागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादीं बळीं कितलीं बागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी थान येतात तीं कितलीं बागी, तीं दादोशी जातलीं. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितलीं बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदवणी भोगतात तीं कितलीं बागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदवणी भोगूंक आनी सर तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सरकार राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता. शुभर तुज्या उतरावर मी बघचो पातका म्हणजे सर्वस्व. सांत आंतोन म्हणटना सडावत आमी कितेंय सांडलां तर, कितेंय भायर पडलां तर ताचे लागीं धांवून येता. आज तुमी इतलीं जाणां हांगा भक्तीन आसात, कितें भायर पडलां म्हणून, कितें तुमी सांडलां या होगडायलां. थोडो नियाळ करया. कोणाक गेल्ली विसर पडची संवय आसली खंय, देखून तिची बायल म्हजी सावी गोवान होगडायल्या, देखून वात पेटयता आंतोनी म्हूण वात पेटयली. सावी उपरांत मेळ्ळी, तिणें वाती पालवयली आनी एकटी भायर पडटना परत्यान पेटयता म्हूण. म्हळ्यार 1000 फावटी संगती भायर पडटना आमी 1000 फावटी ताचे लागीं धांवून येता. सांत आंतोनीचें नांव काडटना आमच्या मदीं एक द्वंद्व आसा. कित्याक ताचें नांव काडटा हांव, कित्याक ताका उलो मारता हांव. जर फकत आमी कितेंय होगडायलां तर तें मेळासरी म्हणून आमी ताचे लागीं धांवून येता जाल्यार कित्याक की आमी सुकल्या. जायतीं ह्या कारणा खातीर ताचे लागीं येतात. आनी थोडी सांत आंतोन म्हणटा आसतना ताणें जेजू बाळकाक सयत आपणाच्या हातीन घेतिल्लो म्हणटा आसतना ताका हो भर्म आसा तो राखवणदार. जर तर जेजू बाळकाक ताणें राखलो, आमकांय तो राखता म्हणून थोड्यांची पातयेनी. थोड्यांक सांत आंतोनी सगळ्यांच्या की ओडा जपांगा. कितेंय आसूं, ह्या दिसा सांत आंतोनी विशयान नियाळ करता आसतना ताणें जें कितें आमकां बरोवन दिलां ताच्या वयर थोडो गमान व्हरया. 1946 1946 त्या वर्सा पापा पियूस 12व्यान सांत आंतोनीक सुमार 700 वर्सां उपरांत पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण मागलो. आतां पवित्र सभेन सुमार 30 आनी 8 पवित्र सभेचे दोतोर आसात.
व्हड शिकोवणदार तांच्या शिकोवणेंत कितेंच उणेपण ना हें आमकां बागेवंतपणांत मुखार सरून व्हरूंक हे पवित्र सभेचे शिकोवणदार आमकां आदार दितात म्हणून पवित्र सभा पासारता. आनी ह्या सांताक दोतोर म्हूण पासारता आसतना ताणें व्हड व्हड बर्फां बरोवन घाल्लीं नात, पूण ताणें आमकां आपुरबायेचे शर्माव दिल्यात. ताका आमी लातीन भाशेन सेर्मोनेस म्हणटा. आनी पवित्र सभेच्या दुसऱ्या दुसऱ्या संदर्भांनी हर एक आयतारांक म्हणल्या बरी, विविध काळांक सरी जावन म्हणल्या बरी ह्या सांतान आमकां आपुरबायेचे शर्माव बरोवन दिल्यात. हाका लागून त्या काळार 700 आतां लगभग 800 वर्सां आदीं जी झुजां आसली, आत्मीक रितीचो घुसपट कितें आसुल्लो, ताच्या उपरांत वायट शिकोवण्यो कितें आसुल्ल्यो, ताका फूड करच्या खातीर सांत आंतोनीन चड करून आपणाचो अणभव घेवन जें कितें आमकां शिकयलां तें आमी मतीक हाडया. फकत अजाभांगार म्हणल्या खातीर न्हय. आनी हाका लागून पियूस 12वो ताका दोतोर म्हूण पासारलो अशें म्हणटा. ही उतरां हांव सांगूंक सोदतां. तो सांत आंतोनी आत्मीक संगतींचो मेस्त्री, देवशास्त्रींचो कुंवर, विशेश सेर्मांवगार जाणें ताच्या काळार लोकांची मोत उजवाडायल्या, देवशास्त्री चुकी तिदविल्यात, हेरेची वयर तो झुजला आनी बरी समाज बांदून हाडल्या. त्याच प्रमाणे आयच्या काळारी तो अशेंच करूं. 4 संगती मोतीक बरया. एक, लोकांची मोत ताणें उजवाडायली त्या काळार. देवशास्त्रांत कितें कितें सोडून आसा, कितें कितें वायट शिकोवणी आसात त्यो ताणें तिदविल्यात. हेरेजी वयर तो झुजला आनी बरी समाज ताणें बांदून हाडल्या. ह्यो संगती आपणावच्याक आमी आज ताका मान करता. देखून सांत आंतोनीची देख पळोवया, सांत आंतोनी सारकें जावंक प्रयत्न करया, ताची मजत मागया. देखून आयचो विशय आसा सादेपण, जाणवाय, समाधान. आनी ह्यो तिनी संगती घेवन आमी एक नवी कृत जाल्ली समाज बांदून हाडू. पयलें सादेपण. सादेपण म्हळ्यार कितें? एकीनपणाचें चिंतप. सिंगल मायंडेड थिंकींग म्हणटा आमी इंग्लिशान. एकेच दिसतावो. ताच्या सांगाता काळजांतली एकतपणाची भक्ती. हाका लागून सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरोवन आमकां सांगता सादेपण आमचे लागीं कशें आसूंक जाय, जे जेंतिलां वयर ह्या हेर धर्माचे, ह्या हेर शिकोवणदार आमकां घुसपडावंक पळयतना तुमी क्रिस्ताचें सादेपण आपणाया. सांत पाऊल आमकां सांग उडास करता क्रिस्ताचें सादेपण. जाल्यार क्रिस्त कसो सादो जालो? हाका लागून सादेपण आसल्या मनशा थंय कितें आसा म्हूण सांत आंतोनी आमकां अशें सांगता. सादेपण आमचे थंय आसले अहम, आमचो कितें आमी गर्व आमी म्हणटा तो इल्लो पयस करचो. जो मनीस गर्वांत आसा ताचें थंय सादेपण ना. हाका लागून सांत आंतोनी एक बरो दाखलो दिता. जावंक पुरो त्या काळार त्या इटलीच्या गांवांत, तो पोर्चुगाल गांवाचो उपरांत इटली येवन पावलो. रोत या बेत भितर तें पोकळ, पूण मेळे आसल्या सुवातेर जर तर तें आयलां तातूंय थोडें बोळ आसा म्हूण देखता आमकां दिसता. आनी कोणीय मनीस त्या बेताचेर आपणाचो तेंको जोडटा जाल्यार तें बेत क्रमेन मोडटा. आनी मोडटाना तो मनीस पडटा. हो दाखलो दिता सांत आंतोनी. आनी म्हणटा सादेपण नातुल्लो मनीस आपल्या गर्वा वयर, आपल्या हम्मा वयर तेंको दिता आनी तो केदाळा पडटा म्हूण ताकाच खबर ना. देखून आमी कितें करूंक जाय? आमच्या लागीं सादेपण आसूंक जाय. मोरये सारकें. मोरी म्हणटा तो गर्विश्टांक शेवटीतलो, किरकोळ्यांकूच उबारतलो. देव आमचो म्हणटा आसतना आमच्या मदें सादे बोळे आमी म्हणटा तो बोळो. खंयचो शब्द आमी वापरता बोळ्या मनशाक? एका बोळ्या मनशाक आमी खंयचो शब्द वापरता? बोकरो. न्ही, बोकरो म्हणटा आमी, बोकरो. पूण बोकऱ्या थंय बरेंपण आसा.
खास प्रयोजन नासलेल्या मनशाक आमी बोकरो म्हणटा पूण हांगा सांत आंतोनीन सांगचें सादेंपण नेणारपण न्हय. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें नितळ अंतस्करणाची ती देवाक पळयतली. सादी मनशां देवाक रूप पळयतात. कोण हांव सक्कट जाणा म्हणून अहमंत या गर्वांत आसा त्या मनशाक जें कितें गरजेचें देव अणभोगान सादेंपण तें ना जाता. हाका लागून जेजूच्या जल्माच्या दिसाचो एक कितें शर्मावार सांत आंतोन सांगता ताचीं सुत्रां वापरता. सर्गा संवसाराचो देव जर सुतार्याक विधेय जालो, सासनीक महिमा आसुल्लो देव जर तर हांव कुवारमरयेक आयकलो, तर जर तूं तत्वज्ञानी साद्या कुलकाराचें आयक, तूं बुदवंत तर बोळ्याक आयक, शिकपी तर अशिकपितावन शिक, राय तर नाटकाराचें आयक. देखून आपण आतां इतलें आसा म्हणून तुजो गर्व दाखयची जाल्यार आमी सक्कड होगडायतले. हाका लागून पापा बेनेडिक्ट 16वो सांत आंतोनीच्या परबे दिसा एक दीस शर्मावन दिता आसतना अशें सांगता. सांत आंतोनी साद्यापणाची देख तो आमकां उगडास करून दिता. सादे देवाक पळयतात, जाणारी न्हय. हाका लागून एक दाखलो दिता. वो दाखलो कांय म्हाकाच लागू जाता जावंक पुरो. आयर्लंड गांवांत मोरयेची एक दिसटवणी जाल्लो जागो आसा नॉक म्हणून. थंयसर सुमार 200-150 वर्सां आदीं त्या याजकान थंय आसलेल्या सर फुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर म्हणून 40 मिसां भेटयली. एका फाटल्यान 40 दीस जाले. आनी एक दीस मोरी त्या गांवच्या 18 लोकांक इगर्जेच्या फाटल्या कुशीक, कित्याक साक्रामेंत आसा, साक्रामेंताच्या फाटल्या कुशीक मोरी तांकां दिश्टीक पडली. आपल्या सगळ्या कुटुंबां सांगता. म्हळ्यार जुवांव जेजून ताका ताच्या उपरांत जुवांव विंचलो आनी जेजूच साक्रामेंताच्या रुपार सगळे मोरयेचे कुटुंब त्या 18 जाणांक दिश्टीक पडले. आनी ही खोबार कांय हांगातावन ते गेटी करता तितले पयस पाद्र्याबाचें घर. पाद्र्याप त्या दीस मीस जावन सांजेर सुशेगाद बसून आसलो. ही खोबार दिवंक ती गांवची बायल धांवता. ती इल्लीशी पियोवण्याची बायल. ती म्हणटा मोरी दिश्टीक पडल्या. आनी मोरी दिश्टीक पडल्या म्हणून आयकून हो पाद्र्या म्हणटा आज हिचें गायलो इसो सोरो कांय चड जाला आसतलो, मोरी कशी दिश्टीक पडची. सगळ्यांक ती दिश्टीक पडली, म्हज्या तसल्या पाद्र्याबाक दिश्टीक पडूंक ना. थोड्या पोटी सादेंपण आमकां देवूच दिसाचो करता. देखून जेजू म्हणटा नितळ अंतस्करणाची ती देवाक पळयतली. आनी एक आयचो विशय आमकां सांगा लागलो जाणवाय. देवाच्या दिश्टीन आमी पळोवचें. देखून ही जाणवाय केदाळतावन आसली परत्यान हांव दाखलो दिता सांत आंतोनीचोच. तो म्हणटा प्राजीत काळाच्या 2 आयतारांच्या पयले आमी सेप्तुअजिंत म्हणटा लातीन भाशेन. त्या आयताराच्या आपल्या शिकोवणे वेळार तो म्हणटा देवान उजवाड रोसलो. उजवाड गुर्तू देवाच्या जाणवायेचो. देखून उजवाड आसल्यार मात्र पावना, आमकां तो उजवाड देखूंक जावंक जाय. आनी सांत आंतोन आमकां परत्यान शिकयता देवाचें उतर आमकां जाणवायेन कशें भरता गी म्हळ्यार त्या उतरान कितें विस्मिताय आसा ती तोच आमकां दिता. अपुर्बायेची उतरां ही. हाका लागून पापा ग्रेगोर 11वो आंतोनीचो शर्माव आयकल्लो तो म्हणटा सोल्ल्याच्या आर्का. खंय तुमी आयकतात मोरयेच्या लदिणेन सोल्ल्याच्या आर्का. मोरयेक दिल्लें बिरुद वो सांत ग्रेगोर सांत आंतोनीक दिता आनी म्हणटा सोल्ल्याच्या आर्का. आनी एक ताका बिरुद दिता दैवीक उतराच्या माणका. कित्याक जैवीक जाणवायेन बरोल्लो सांत आंतोनी
मातेवाचो पयलो अध्याय, दुसरो अध्याय, तिसरो अध्याय म्हणून बायपाट मात्र केल्ले न्ही. त्या काळार आतां आसल्या बरी थोड्या फावटी आमी जावं पुरो शुभ वार्ता वाचतना आनी खंयचे जायत्या हेर संदर्भांनी सांजू हांव मातेवाची सुवार्ता अध्याय दुसरो ओळ 11-12 त्या काळार हें पुरो नासलें. फकत देवाचें उतर मात्र आसलें. पूण आंतोनीक आमकां चरित्रां सांगता सगळें देवाचें उतर बायपाट आसलें. देवाचें उतर सगळें बायपाट आसलें. एकलो मुस्लीम भुरगो तांच्या मोदेंकय सगळो कुरान बायपाट केलो जाल्यार कालेंक विशेश इनाम कितें गे म्हणून हो भुरगो सगळो कुरान जाणा आनी पाटा 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 म्हूण म्हणटा. पूण त्या भुरग्यान दिल्लो दाखलो हो तो म्हणटा आपणें हें उतर समजलां देखून म्हाका हें कळटा देखून म्हज्या काळजांत तें आसा देखून तें हर एक घडये म्हज्या मोरा पर्यंत म्हजें थंय आसतलें. आमच्या मदें कॉम्पिटिशनां केलीं देवाचें उतर कोणाक सड्ड बायपाट करूंक जातात, 5 अध्याय कोणाक, 10 अध्याय कोणाक बायपाट करूंक जातात. बायपाट केल्ल्यांनी देवाच्या उतरा प्रकार जिणी बदलिल्या म्हणलो कांय दाखलो ना. पूण सांत आंतोनी थंय देवाचें उतर इतल्या गुणायेन जिरोवन गेल्लें देखून ही जाणवाय कशी आपणावची म्हणून तोच आमकां एक सूत्र दिता आनी म्हणटा पळया जाय तर हो शर्माव जाल्लोच हांव तुमकां एक अर्द्या मिनटाचो वेळ दिता. तो सूत्र दिता तुका ही जाणवाय आपणूंक जाय खुर्साक पळय. खुर्साक तुजी नदर पूर्णपणी त्या खुर्साचेर दवरून खुर्साक पळय आनी देवाचें उतर एका बाल्या सारकें तुज्या काळजान नाटवतलें. कित्याक त्या खुर्सार जोडुल्लो तो देवाचो पूत त्या मोगाची अगणितपण तुका थंय कळटलें. खुर्सार तो मेलो ताच्या खातीर न्ही तुजे खातीर म्हूण तुका कळटलें. तो कुरीस अकमाळाचें लक्षण न्ही आमच्या जिणयेचें नवसरणेचें लक्षण म्हणून त्या तुका घडये तुका कळटलें म्हणटा. खुर्साचेर दिश्ट घाल, खुर्साचेर नियाळ कर, तूं आपापिन्स दैवीक जाणवायेन भरतलोय. आनी एक विशय आमकां सांगुल्लो आसा समाधान. समाधान म्हळ्यार कितें इंग्लिशांत आमी सांगता पीस इज नॉट वॉरलेसनेस. समाधान म्हळ्यार कितें झूज ना म्हणल्यार बरी न्ही. समाधान एक शेगूण देखून झुजाच्या मोदेंय तुजे लागीं समाधान आसूंक पुरो. पूण तूं समाधानी म्हणून पांया वयर पांय घालून बसल्यारय तुज्या लागीं असमाधान आसूंक पुरो. देखून हो सांत आंतोनी आमकां सांगता त्या काळार असमाधान खंयच्या नमुन्याचें आसलें. एक अल्बिजेन्सियन म्हणून एक हेरज आसली. ही शिकून उलटी शिकून जायतो लोक तांच्या फाटल्यान धांवतालो. ते कितें म्हणटाले कूड नश्वर्ती ती आमकां पातकाक ओडटा देखून आमी कूड पयस करूंक जाय आत्मो मात आसल्या पुरो म्हणून. समजलें तुमकां कांय? कूड नाका गरज ना आत्मो मात आसल्या पुरो. आत्मीक संगती देखून आत्मीक संगती जिवोवचो मनीस नश्वरपण पाळिना म्हणून. हांव चिंता तुमकां बरें समजलें म्हणून. समजलें बाबा? ना न्ही ओण न्ही. पूण ते उलटे शिकोवणदार इतले हुशार आसले की ताचो परिणाम ते दाखोवन दिताले. म्हळ्यार कितें पयलो परिणाम खंय पडलो लग्नाच्या संस्कारा वयर. लग्न कित्याक फकत लौकीकपण कुडीच्यो गरजो तें सोडा. ह्या साकपण कित्याक तुमच्यो गरजो तिरसूंच्याक तेंय सोडा. क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणटा हांव. त्या काळार क्रिस्त प्रसाद म्हणून आसुल्लो. आतां मिसा वेळार आतां आमी चड करून उलयता मीस आमकां जाय म्हणून. हे पुरा आमच्या फकत वोंटाची आशा मोतीची आशा हें सोडा. परिणाम इतलो जालो की लोक क्रिस्तांवपण सोडून पयस वचूंक लागले. आनी त्या वेळार सांत आंतोन इतल्या उर्बेन ह्या हेरेजी वयर झुजता आनी तो आमकां एक अपुर्बायेचे हातेर दिता आनी म्हणटा क्रिस्ताची शांती आपणाया. क्रिस्ताची शांती कशें गोंदळांत बियाण त्या कुडांत लिपोवन आसल्या शिसांक जेस येवन म्हणटा कितें शांती तुमकां. आनी हाका लागून ताच्या एका शर्मावांत अपुर्बायेचो शर्माव हो तांतू हो सांगता तुजें रुपणें आज आमकां जायते आरशे आसात. त्या काळार आरशे नासले जावं पुरो. तुजें रुपणें तुका पळोवंक जायचें जाल्यार
खदवळल्ल्या उदकांत ह्या कितें मेळ्ळें पडलेल्या उदकांत तुजें रुपणें पळोवंक कशी जाल्यार तुजें रुपणें दिसना. तटस्थ जा, उदक आणकी तें तटस्थ जावं, तांतलें आसलें मेळ्ळें सकला देवूं आनी उपरांत उदक नितळ जाताना तुका तुजें रुपणें त्या उदकांत दिसतलें. म्हळ्यार थोडो वेळ घे. आज आमी खंयच्या म्हण्यार एक नवसरणी करता आसतना खंयच्या म्हण्यार ही उतरां पाळी येतात. सक्कड आमी कुटुंबाची मनशां, बिजी मनशां, 100 नंबरच्या राटावळी आमकां आसात. त्या मट्टाक की जावं पुरो नव्यांनी सांत आंतोनीच्या नव्यांनी पटापटा पटापटा आमी म्हणून गेले हांव बायपाट म्हणून गेले हांव. पूण सांत आंतोनीक मान कर, ताका मान मेळ्ळा येदोळोच. ताका मान दिल्ल्यान पवित्र सभा आमकां सांगता आमी ताच्या मेटांनी सोलून ताच्या सारकें भागिवंतपण आपणावंक जाय. हाका लागून फकत ताच्याच उतरांत हांव विंचलेले दोन सलाह हांव दितां. पयलें जावन संवसाराक सुदरोवंक गेल्यार जायना, तुकाच पयलें तूं बरो कर. बरेंपण नवसरणी संवसारांत आसा जंय म्हणून आमी सगळ्यांक हेरान थंय मात बोट जोपून तांकां हांकां म्हूण सुदरावंक गेल्यार जायना. तुजें थंय पयलो सुदराप जावं आपापींच संवसार बदलतलो. आयचो संवसार वयर तावन कामाड करचो. तुमकां उगड आसा एक 15 वर्सां 20 वर्सां पयलें भारतांत आमच्या मदें भ्रश्टाचार असो जाला, भ्रश्टाचार तितलो मापान वाडला, आमकां नवो सरकार जाय आनी पुरो आमी वाती घेवन गेल्ले मनीस आमचे. पूण कोणें घेतल्यान आपूर बाहेन बरोवन म्हणलें जर तर भ्रश्टाचार रावलो भारतांत आमचो अर्द्याक अर्दो लोक बुकेन मरतलो. कित्याक आमी सक्कड कन्नडांत म्हणटा संबळा आनी गिंबळा जावन वाचचे मनीस. त्या वेळार आमकां कितें सांगलें ना आमी सरकार बदलिता, रूल हाडटा, रेगरो हाडटा. आमचो भ्रश्टाचार एका अंशान तरी उणो जाला ना. जर तर हांव सुदराना संवसारी सुदराना. ही देख सांत आंतोनीन आमकां दिल्ली. दुसरें तो म्हणटा सांतांची देख घेवया. सांतांची देख पवित्र सभेन आज एक मारेकार पिडा जाल्या. हेरा पंगडांक लागून आमच्या सांतांक आमी मान करचो रावयला. पळया अपुरबायेची इगर्ज जावं आमच्या मदें कुर्सावाटेची स्तेसांवां आसात. आदीं आमच्या वण्टींनी कितें आसल्यो सांतांच्यो इमाजी आसल्यो. आतां आमी म्हळें इमाजी आमकां गरज ना, जाय जाल्यार बूक आसात, जाय जाल्यार आनी कितें पिंतुरां आसात. पूण सांतांची देख कितलीं जाणां घेतात. वडां तुमी तुमच्या मदें एक 40-50 वर्सांची मुणात तुमच्या दोतोरणे वेळार कितल्या सांतांची नांवां तुमकां खबर आसात म्हूण आमच्या टिचरांनी विचारलें. आतांची भुरगीं तांच्या दोतोरणेच्या वेळार सोडल्यार एक 5 सांतांची नांवां सांगूं पळया. हेरा संगती सांगत आमच्या सांतांचोय आमी बहिश्कार केला. आनी ह्या घडये सांत आंतोन परत्यान एक बरो दाखलो दिता आनी म्हणटा काळोखांत आसाय. भुरग्यांक एक बरो प्रयोग. काळोखांत आसाय एक बारीकसो एक टॉर्च पेटय. त्या टॉर्चाच्या उजवाडाक धुळीचे कण मुखार पाटी वेचे तुमकां दिसतात वय. तोच दाखलो सांत आंतोन दिता. कसो तो दाखलो दिवंक पावलो त्या काळार हांव नेना. पूण तो म्हणटा क्रिस्ताचो उजवाड आमचेर फांगतना आमचे थंय आसलें उणेपण आमचे अवगूण आमकां त्या धुळीच्या कणा बरी दिसतले आनी आमी सवकास ते पयस करूंक शकतले. हांव सांतांची देख घेया म्हणटा तो. तोच एक दाखलो आयच्या सुरवेल्या प्रस्तावनार आमकां सांगलें. तो बरो शिकुल्लो मनीस ताच्या कुटुंबान ताका बरें शिकप दिल्लें. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिता. पूण त्या दिसा त्या फ्रांसिस्कन वर्दीचे 5 जण मार्तीर मोरोक्कोक गेल्ले. तांची निर्जीव कुटपाटी हाडिल्ल्या वेळार ताका आपणाचेरच एक कितें एक उणेपण भोगूंक लागलें. हे मनीस कित्याक लागून मेले. हांवें जर तर फकत सकट आपणायलें, नांव आपणायलें, जोड आपणायली आनी तूं म्हाका कांयच मेळना. हांवें सादो जावन हांच्या सारकें जाल्यार मात्र हांच्या सारको जाल्यार मात्र म्हाका सोडवण मेळटली. हाका लागून सोंपयता हांव पियूस 12व्यान सांगल्ली उतरां. तुज्या सारको दुसरो सांत आमकां मेळ्ळो ना.
सांत आंतोनी सारको अजापांगार मात्र न्ही, आपल्या देखीन आपल्या शिकवणेन तुजे सारको दुसरो सांत आमकां मेळ्ळो मस्त आसात न्ही म्हणना हांव, पूण अपुरबायेचो सांत आंतोन देखून सुरवेर हांवें सवाल केलें तुमकां, कितें होगडायलां तुमी, कितें होगडायलां आमी? बहुशा कांय आमचें तें आत्मीक नाजूकपण आमी होगडायलां, बहुशा कांय आमचें अंतस्करण आमी होगडायलां. मागी आनी गी सांत आंतोनी लागीं तुज्या सारको म्हाकाय उर्बेस्त कर, म्हज्याय आत्मीक गरजांनी देवा थंय दावाशें कर आनी एक नितळायेची सुद्राल्ली बरी जिणी जिवंक म्हाका फावो कर, मागयां मेळटलें. एक घडी भर हांवें सांगलें तुमकां, सक्कड एक घडी भायर आसल्ल्यांक तुमकां उपयोग ना जाल्यार भितर बसुल्लीं एक घडी तुमची दिश्ट कुर्साचेर कंसया. कुर्सातावन आमकां मेळटा जाणवाय. उबे रावया. ह्या गांवांत आमी महापरब करता देखून सतमंता उसान सांगया. सतमंता देवा सर्व पदवीदारा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयान जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे समोवलो अवकान मुळेतान जल्मलो पांच वेदाकारांनी कस उचलले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका केले पिल्लो तो मेल्याने देवलो तिसऱ्या दिसा परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्व पदवीदार देव पश्चात बसला एकदम जिवे आनी मेल्ल्याची सुजवे केलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र देव भक्तांचो एकठांय पातकांचे बंधने कुडीचे जीवनपण ससाचे जिवीत आमेन. आमच्या सगळ्या देण्यांचो दातार देव एकलोच, पूण आमचे खातीर विनंती करच्याक ताणें ताच्या पुताकच पाठयला आनी ताच्या पुतान आमकां सांत भक्त दिल्यात. देखून आमच्या सर्वांच्या नांवी आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा थंय आमी उबारुया. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. मोगाळा बापा सादेपण जाणवाय समाधान संवसाराचें नवीकरण हाडूंक प्रयत्न केल्लो सांत आंतोन पवित्र सभेच्या सद शिकोवणदारांक एक प्रेरण आनी मेलफांत पापसाहेब सौरबीस याजक आनी धर्मीक भावा भयणींनी आपल्या जिणेद्वारी संवसाराचें नवीकरण करीशें कर म्हूण मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. दयाळा बापा सादेपण जाणवाय आनी समाधानाचें शेगून आमकां तुजे लागीं संबंद घडोवंक खातीर जाताना पेल्या लागीं मोगान चलोवंक आदार जाता. आमी सर्वांनी नवीकरणाच्या खातीर जायशें कर म्हूण मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा आमची मागणी मानून घे. दयाळा बापा सांत आंतोन गरजे आकांतांनी आसलेल्यांचो थीर आसरो आनी आदार जालो. तांकां समाधानाच्या खातीर जालो. सर्व राजकीय सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी गरजेवंतांक आदार जायशें तांची योजना मानून शिकय म्हूण मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा
मागणे मानून घे. कुटुंबाच्या सलयणारा सादेपण जाणवाय समाधानान संसाराचे नवीकरण म्हणलो संदेश आज आमी नियाळताव. आमच्या सर्व कुटुंबांनी शेगून जियेशे कर. मोग मायपास आनी एकवटान जियोवचे कुटुंबां आमची कर. कुटुंबांनी समजोनी सोडदोड समाधान आनी बोगसाणे वळय म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, आमचे मागणे मानून घे. काकुळदारा बापा, सांतांतोण दुबळ्यांचो आनी बुकेल्यांचो सांत आनी गठाय. ताच्या नांवान दुबळ्यांक काणजेवान दिवंक साबारांक तुवें प्रेरणान भरलाय. कुडीच्या काना तत्वारान कश्टातेल्यांक मोग मैपासाच्या तत्वाराक लागून अडचलेल्यांक आत्मीक पिडेस्ताक तुंस गटायेचे काणसा म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, आमचे मागणे मानून घे. मोगाळा नितीदारा, सांतांतोण वस्तू तशे कितेंय होगडायले पाटी मेळच्या बरी करचो सांत. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आनी तारावाळ गुटमलेंक लागून साबार आनी तांचे हक्का आस्त आनी वस्तू जिनी ग्रास होगडावन घेतला. तसल्यांचे तूं धैर्य जा आनी साध्य तर तांणी होगडावन घेतल्यो संगती निती बरेत वाटांनी पाटी मेळाशे कर म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, आमचे मागणे मानून घे. भक्तिवंताच्या आदारा हांगासर सांगाता मेळिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक तुजे लागीं हाडून येताव. आयचे प्राधान्य आसाक सर्व येसाक धार्मीक भाव भयणी भक्तिका ह्या फेस्ताचे सर पिर्जेन दाणी आनी मुर्दोमा वेगवेगळ्या रितींनी हे फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्याक आनी हात मेळयल्यांक तुज्या पांयतळे भेटयताव. तांच्या गरजांक पावोवन तांकां विंचणार बेसावांनी सबय म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, आमचे मागणे मानून घे. एक घडीभर परत्यान आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. विविध इरादे ते घेवन आमी हांगा आयिल्ली आसां. चड करून निराश जाल्ल्या वेळार सांत आंतोनींच आमचे हात धरून आमकां किरासानेन मुखार सरूंक आदार दिवं म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो इतलोय मोग करताय की तुजे लागीं मागिल्ल्यान तूं केदींच उणें करिनाय. आज ह्या वर्त्या सांता मारिफात जी मागणी आमी तुजे थंय उबारल्यान ती करीनच तुज्या कुशे प्रकार वयतर आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटून दिता दुखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हटलाले मागता. धन आमचे सर्वोस आमचे तुका भेटून दिता. कष्ट दुखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हटलाले मागता. उंड्या वायना संगी आमकां भेटयता. तुवेंच दिल्ली देणी समर्पिता. आमचो दिसभर तो ग्रास दी
बेसा धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता तुझ्या पुतान कुर्सार आपलो जीव दिलो मनशा कोळा सोडवंगा तो जालो बाकी मनशाक आपल्या रक्तान धुलो मोडलेल्या उण्यान पोसकेलो धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले माता उंडो तुझ्या पुताचे मासाव दिता ताका रसता ताच्या बदलताय नवे जिवीची ती कुर्बे ससाय कष्टा दुःखान दी सवकासाय धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता उंड्या वायला संगी आमकां भेटयता तुवेंच दिल्ली देवी समर्पिता आमचो दिसपडटो ग्रास दिवोन मागता वावराचेर आमच्या कल्पेसा धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता तुझ्या पुतान कुर्सार आपलो जीव दिलो मनशा कोळा सोडवंगा तो जालो बाकी मनशाक आपल्या रक्तान धुलो मोडलेल्या उण्यान पोसकेलो धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता उंडो तुझ्या पुताचे मासाव दिता ताका रसतान ताच्या बदलताय नवे जिवीची ती कुर्बे ससाय कष्टा दुःखान दी सवकासाय धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता धन आमचे सर्व समचे तुका भेटोन दिता कष्ट दुःखाचे जीवन आमचे स्वीकार कर बापा म्हणलाले मागता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या जातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रेच्या बापाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पूण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमू तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 सर्वेस्पो देव povit. Povit, 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 सर्वेस्पो देव povit. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय जय. povit, 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 सर्वेस्पो देव povit. Povit, 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 सर्वेस्पो देव povit. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन ती तावन असतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालते बनी आमी हे मागणें करता. तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, तो येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जिवंतपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव. देखून आमी उपकारी काळजांनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्रागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या भाग्यवंत आंतोनाच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजीय संगाती ह्या संवसारांत वारसून तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे. कनवड्या बापा, संवसारांत सिपंडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी जिश्तगतीन ह्या संवसारांतल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक ददोस जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज आमकां तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दारणेंत पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींचे बागणी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनाक त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास मोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
दोतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय सासनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुझे जीवनाचे पाप होना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तेरा गडे गरज पडल्यार 14 वा 15 गडे कुमगार दिवची मांडावळ आसा. इगर्जे भितर 4 गडे मोदेगात न्हय बोगलेन 4 गडे आनी मोदेगात पाटी वसूंक मुखार 2 गडे आनी फाटल्यान 2 गडे अशें याट याजक वा धर्मीक याजक वा ब्रदर्स हांगासर कुमगार वांटात. थंयसर प्रधान दारवट्या कडेन तशेंच सकल ग्रोठ्या लागीं थंयसर दोग सौग तशेंच थंयसर भायल्या ह्या कुशीच्या मार्गा कुशीच्या बागला लागीं एकलो याजक वा ब्रदर थंयसर गरज पडल्यार आनी हेर कडेन स्वयंसेवक याजकांक ब्रदरांक आपोवन व्हरतले. आमचे
ते सोडून बेडून नितळ केले पोळ काढतेल्या शिंबर वांट्यान एकवटान असल्यार मोजे सोवे उगडला सोम्या काळजाचे दार ये वेगी तूं आमचे भितर बिडाय तूं कर कुरपेन तूं भर तुज्या येण्यान दादोस कर. तुझी महिमा गाता नावा कंटा आता आणि सर्वदा कित्या सर्वय राजवडकी पदवी वड महिमा तुझी ससनाच्या ससना अर्गा सोम्या अर्गा तुझी महिमा गाता नावा कंटा आता आणि सर्वदा कित्या सर्वय राजवडकी पदवी वड महिमा तुझी ससनाच्या ससना काळजान आमच्या आयला आत्मी कांतू तुझी महिमा गाता नावा कंटा आता आणि सर्वदा कित्या सर्वय राजवडकी पदवी वड महिमा तुझी ससनाच्या ससना. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या पदवाच्या बागेवन आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणींच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. सांत आंतोनीची आज आमी परब संभ्रमता ताची महिमा आनी संतोष देवतावनूच येता तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. संत भक्तांच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटूं तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून
देवाचे आनी पेरेचे साकरेक तुमचे काळीज आनी मोंड लावंक तुमकां गठाई मेळो. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुम्ही सगळीं आपल्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर्व पदवेधा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. उबेच रावा. एकच माहीत आसता अशें आमी नोवेन केलां वा त्रिदुमाच्या दिसांनी आमी आत्मीक तयारी केल्या. आज फेस्ताच्या दिसा सांताच्या माना गीत आसता. गीत जाल्ल्या उपरांत थोडीं ह्या दिसाची चड गरजेच्यो कितें विनवण्यो आनी अर्गां दिल्लीं आसात तीं थोडीं आमी सोमयाच्या पांयतळी सांत आंतोनी बरोबर भेटयता. ताच्या उपरांत नोवेनाचो निमाणो वांटो भक्तिकांचेर आशिर्वाद प्रधान याजक चलोवन व्हरतले. ताच्या उपरांत सर्व याजक आमचेर पवित्र उदक शेणावन सांत आंतोनी वरपात विस्तार बेसावा देवाची आशिर्वादां आमचेर मागून घेतले. ताच्या उपरांत थोड्या दानीक मान आनी थोड्या कळवण्या संगी आमी फेस्ताचें आचरण सोंपयता. आमी सांत आंतोनीच्या मानाक गीत गावया. आपले मरण सुखांवरा देव साताच्या नावान पळता कोडे पिडे बरे जाता. दर्याक सांगले तूं फरमायता आंद्याक पावल्याक बेऱ्याक पावता. आपले मरण सुखांवरा देव साताच्या नावान पळता कोडे पिडे बरे जाता. घराचें काम जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. ऑपरेशन यशस्वीन जाल्ल्या अर्गां दितात. दोळ्यांची दूख मोतीची भलायकी मेळ्ळेल्या पासून अर्गां दितात. वायट इश्ट खातीर भायर आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात. भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्या पासून जोडे अर्गां दिता. बऱ्यो सोयरीक मेळ्ळ्या पासून बरें कुटाम मेळ्ळ्या पासून कितें मागलें तें मेळ्ळ्या पासून बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात. रोहन दिकुना कातारांत अवघडांत सांपडून गोडा भोव एक कश्टाच्या स्थितीर आसलो. ताका बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासून उदकाचो समस्या परियाल जाल्ल्या पासून पुताक ऑस्ट्रेलियाक वचूंक मांडावळ मेळ्ळेल्या पासून जाल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना वेगवेगळ्या हेर गरजांक तरी सभारची कुटुंबां अर्गां दितात. सभारांनी आपली त्या सभा ह्या दिसांनी दवरलेली आसात. आनी मुखेल मोतीचें समाधान 3 कुटुंबांनी 18 जाणांक बरीं कामां मेळोवंक कॅनडान काम मेळच्याक 4 मादक वा आमाल सेवनाची समस्या परिहार जावच्याक 2 कुटुंबांनी प्रत्येक समाधान रुता जावच्याक 7 जाणांक बऱ्यो सोयरीक मेळच्याक कॅन्सराची पिडा गूण जावच्याक कॉफ आनी रेस्लिंग वा विजींग एंड कॉफींग ते रावच्याक तकलेची बेजाराय आनी तकली दूख रावच्याक दिल्ले पयशे 8 जाणांचे पाठी मेळच्याक 2 शिक्षकांक आसचे ते समस्ये प्रत्येक जावन परिहार जावच्याक एका शिक्षकीचे वर्ग वेळार बेगीनच जावच्या पासून सुमारशें काम जाल्लें आसा. एका इस्कॉलांतले समस्या परिहार जावच्याक वाबुरा सुवातेंत समाधान मेळच्याक शिकपांत बरी मत मेळच्याक आनी एकल्याचें व्यक्तित्व तें सारकें जावच्याक 5 जाणांक प्रत्येक बरी भलायकी मेळच्याक केसोळी गूण जावच्याक इन्फेक्शन जाल्लें सारकें जावच्याक एक विशेष भिरांत एंग्जायटी जावन भायर येवच्याक समाधान आनी धैर्य मेळच्याक ब्रेस्ट लंप बरें जावं सारकें जमच्याक आनी 2 भुरग्याचें देणें मेळच्याक 40 वर्सांच्या
तरणाट्याक प्रत्येक जावन बरी भलायकी तो उगडान संपटल्लो आसा ताका प्रत्येक बरी भलायकी मेळोवन ताणें ताच्या वावराक फाटीं वेचाक भायर पडलेल्यो वस्तू मेळच्या पासत वायट इश्टा खातीर फाटीं येवच्याक सौगांच्या कुटुंबांत समाधान रुता जावच्याक तेगांक आर्थीक समस्या परिहार जावच्याक पांचसाणांचे परत तांकां सैरीक बरो मेळच्याक एकल्याचें बेळें बरें जावच्याक आनी बरो आदाय कुटुंबाचो ग्रास्तांत मेळच्याक इन्क्रिमेंट वाबरांत कंपनींत जावच्याक कोर्ट केसी पांचसाणांच्यो सारक्यो जावन त्यो सेटल जावच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून मेळच्याक एकल्याक शाश्वीत परमनंट काम मेळच्याक इंटरव्यूयांत बरेपण बऱ्यान फूड करून ताका विसवून ताची जमच्याक बऱ्या कंपनींत आसून बरें काम मेळच्याक इन्क्रिमेंट मेळच्याक युरीन इन्फेक्शन रावच्याक बिझनेसान यशस्वी मेळच्याक केस जडसो समस्या परिहार जमच्याक पटकाणी सारकी जमच्याक जिणये सांगातीन मेळच्याक ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर सारकें जावच्याक बरो फुडार रुता जमच्याक जॉयंट पेन सारकी जमच्याक प्रमोशन मेळच्याक मागणें आनी ध्यान आनी आध्यात्मीक जिनसू दोन कुटुंबांनी प्रत्येक जावन मेळच्याक एका जोड्या मदें आसचें बॉडींग तें सारकें जमच्याक जाल्ले समस्या परिहार जावन तेगांक तांच्या घराच्या कामांत बरेंपण जावन ते वेळार काम सोमच्याक जागो आनी घर विकोन वेचाक भुरग्यांची एलर्जी सारकी जमच्याक कानाचे समस्ये आयकोचे समस्ये गुण जमच्याक कॅनडाक विजा मेळच्याक कातीची एलर्जी सारकी जमच्याक आवयचें टेन्शन उणें जमच्याक कुटुंबांत सेटलमेंट जमच्याक किडनी स्टोन आसच्याक ताचे यशस्वेन ताका भलायकी मेळोवन दी आनी ताका शस्त्रक्रिया नासतना भलायकी मेळोवन दी दोन कुटुंबांनी मिसाक वेचाक आनी बरेपण उलोवच्याक तांच्या जिणयेंत गॅस्ट्रीक समस्यो सारको जमच्याक कॉम्पिटंट आनी स्किलफूल वाबरांत यशस्वी मेळच्याक घर बांदूंक दोगांक अवकाश जमच्याक घोव आनी बायलां मदें आसचे समस्यो दुबाव पयस जमच्याक शिकाप करूंक घेतलेलें लोन परिहार करून शिकापी बऱ्यान जमच्याक काजाराचो संभ्रम बऱ्यान जमच्याक भाव आनी भयणी मदलो संबंद बरो जमच्या खातीर कुटुंबांत आस्ती संबंदी कितें व्याज आसा तो सारको जमच्याक नातीक विशेष राग येवचो समस्या आनी एकल्याक विशेष भें लागचें आसा हेय समस्ये परिहार जमच्याक भुरग्यांक प्रत्येक जाणबाई मेळच्याक कुटुंबांतले समस्या परिहार जमच्याक 5 जाणांचे रिंग भांगार आनी हेर वायट पडलेल्यो वस्तू मेळच्याक एकल्याक भाड्याचें घर मेळच्याक कानाची दूख रमच्याक आनी गळ्याची दूख रमच्याक परीक्षेंत पास जावच्याक CS परीक्षेंत कंपनी सेक्रेटरी परीक्षेंत पास जावन बरें फुडार लाभच्याक आपणाचेंच वाहन मेळच्याक सायनस समस्या परिहार जमच्याक भिरांत येतावन पयशे जमच्याक पायल्स पिडा सारकी जमच्याक बिझनेस बरें जमच्याक ऑपरेशन बऱ्यान जमच्याक कुटुंबांत दोन कुटुंबांनी भुरग्यां सांगातात आनी सांगाता येवन एकतार घडोवंक आनी समाधानान जियोवंक विशेष ते सावन दवरलेल्या थोड्या कुटुंबां खातीर मागोवंक ड्रग एडिक्शन एका भुरग्याक जाल्लो आसा व्यसनी जाल्लो आसा ताका तातूंतल्यान भायर येवच्याक आर्थीक समस्या तावन भायर येवच्याक वीज सक्तेचो समस्या परिहार जावन तांच्या कुटुंबाक वीज सक्तेचो कनेक्शन मेळच्याक वखद नासतना तांची पिडा गुण जावन जिवंक अवकाश जमच्या बरी बाबा आनी भयण्या मदें व्याज आसचो तो सारको जावन तांची आस्त बऱ्यान एकामेकाक वांटून जमच्या बरी बांदूंक सुरू केल्लें काम वेळार जमच्याक BP शुगर तावन तेगांक बरी सुटका मेळून बरी भलायकी मेळच्याक पांयांची दूख सारकी जमच्याक धार्मीक ब्रदर प्रत्येक भलायकी मेळच्याक कुटुंबाच्या व्याजा संबंदी जें कितें तक्रार आसा तें सारकें जमच्याक आनी बरी भलायकी मेळच्याक पाटीची दूख सारकी जमच्याक घर बऱ्या मोलाक विकोन वेचाक आनी परगांवांत भद्रती मेळोवंक शेजाऱ्या मदें बरो संबंद रुता जावच्याक आनी समस्या परिहार जमच्याक एकलो एका म्हयन्या पयलें भायर पडलेलो ताणें पाटी येवच्याक सबारसो दुडू दिल्लो तो पाटी मेळच्याक आनी हेर सबारश्यो गरजो हांगासर भक्तिकां आसात कोणाक येवंक जावना त्या भक्तिकांची हांगासर फाटल्या 3 दिसान आयले वेगवेगळीं भक्तिकां दिसां मदें आयलेलीं भक्तिकां तांच्यो सगळ्यो गरजो आनी तांची मागणी आनी सगळे इरादे ते सगळे
आमी सांत आंतोनी मरिफा सोमियाच्या पांयांतळी दवरुया आनी सांत आंतोनीचे बेसांबू आमी मागया. भोव काकुळदार जेजू तुज्या बागेवन धर्मवीराक सांत आंतोनी कळनातल्या असर्यांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलाय. पातयेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण थीर भरवशान रावूंक आमकां कृपा दी जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाचे नांवी आमचो आधार सोमिया दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे तें फावो दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. ए सोमिया सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गतीतांक सांबाळ वर्सो भलायकी लाभोवचो पात्रून करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीचे आनी आत्म्याचे मोतीचे पिडेन कोस्टूंच्या तुज्या साकरा साकरणींचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्ल्या आत्म्यांक उबुदी उणू जिवा बरीत कर. अशें आमी कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेतत्व आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. सांत आंतोन भक्ता पात्रून मोगाळा घरचे वता थंय तुजी वर्ती दया. देवा लागीं आमच्या गरजा विनवणी करता बापा कुशेकार जावं दार लाभयता. सांत आंतोन भक्ता पात्रून मोगाळा घरचे वता थंय तुजी वर्ती दया. देवा लागीं आमच्या गरजा विनवणी करताय बापा कुशेकार जावं दार लाभयताय. भक्ता सांत आंतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेनी मागणी कर बापा विनवणी. भक्ता सांत आंतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेनी मागणी कर बापा विनवणी. दायकन बसया. प्रधान याजकांनी दानींक मान करीजे अशें तांचे लागीं विनवणी करता. ₹500 दान दिल्लें आसात. जॉयस डिसोजा सांजुजे पाडो इला दायकरन बेगिया इलारिया डिसोजा रुजाई फ्रँकी सिक्वेर आनी कुटाम बचप्या लिना डिकोस्ता सांत तेरेज वाडो ऑल्विन डिसोजा आनी कुटाम फातिमा वाडो विन्सेंट डिसोजा सांजुजे लिना विन्सेंट डिसोजा सांत तेरेज सिसिलिया डिसोजा ओल्ड एयरपोर्ट डेल्फिन रोड्रिगस बचप्या फ्रांसिस फेर्नांडीस बचप्या जानिस गोवियस ओल्ड एयरपोर्ट जेसन जैक्सन गोवियस ओल्ड एयरपोर्ट ग्रेटन रॉड्रिगस ओल्ड एयरपोर्ट रॉबर्ट डिसोजा पेजार विनय डिसोजा बचप्या एलियास डिसोजा तेरेज वॉल्टर सुजाता डिसोजा रुजाई मार्सेलिन डिसोजा आनी कुटामो सांत तेरेज जुलियाना रोड्रिगस कायकंबा आईवन डिसोजा गुरपूर कायकंबा हेनरी सिक्वेरा गुरपूर कायकंबा एवलिन रोड्रिगस आंतोनी गट्टे रेविटा डिसोजा बचप्या लेनी रोड्रिगस बचप्या रोनाल्ड ताबरो बचप्या अर्गा फ्रेडरिक डिसोजा बचप्या नेस्टर डिसोजा बचप्या फेलिक्स मतायस आनी कुटाम फातिमा वायलेट पिंटो सांत तेरेज जुलियाना डिकोस्ता फातिमा स्टीफन डिसोजा सांत तेरेज फ्रांसिस पायस बचप्या रॉय जोसेफ पेजार आशा सल्डाना बचप्या लीना डिसोजा बळकुंजे फेल्सी सल्डाना सांत तेरेज जॉसलिन सिक्वेरा आद्यापाडी निशानी रॉय सुवास मेर्ला पदाबू रिचर्ड मेंडोन्सा फेरार लॉरेन्स शिल्पा डिसोजा आनी कुटाम पेजार तेसावन धरून
बोरये भलायकेचे जुलियान सिक्वेरा बंटवळू अर्गा विनीता सिक्वेरा बंटवळू रॉनी पिरेरा पेरमुदे सुनील आणि विल्मा फेर्नांडीस आणि कुटामो बोचप्या पीटर पिरेरा आणि कुटामो सान तेरेज अन्विटा पिंटो सान तेरेज नॅन्सी अमित आशिष रॉय आणि कुटामो विवा वेगस सान तेरेज फ्लेवी डिसोजा पेजार लेस्ली सिम्सन आणि कुटामो बोचप्या पॉवलिन वेगस विटला राकेश डिसिल्वा सान तेरेज रिवा आणि रिशॉन डिसिल्वा सान तेरेज जेन प्रिन्स मेंडोन पेजार स्टॅनी डिसोजा पेजार लीना रेगो सान तेरेज डॅफ्नी डेलिशा आणि डेनवर रेगो सान तेरेज टोनी आणि रेश्मा रेगो सान तेरेज स्टॅनी शांती फेरावो तोकूरू डिऑन आणि डिया डिसोजा मेरला पदाबू दीपक कार्डोजा बचप्या मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटाम बचप्या डॉल्फी डिसोजा आणि कुटाम आद्यापाडी लान्सी शिल्पा बचप्या फ्रेनिशा वाज बचप्या नॉयल सल्डान आणि कुटाम पदवी नंगडी डॉमिनिक पसान आणि कुटाम बचप्या जोस्ना मारिया पिंटो सान तेरेज जॉन पिरेरा पेजार संतोष पिंटो बचप्या फेलिक्स कोरिया आणि कुटाम सान तेरेज एरन जॉस पिंटो येयाडी फेलिक्स बान्स बचप्या लीना सिक्वेरा बचप्या जेम्स मस्करेंजस आणि कुटाम देरेबाईल विजिल पिंटो तारिक अंबळा अर्गा रिचार्ड आणि फ्लेवी मोंतेरो बचप्या मिनॉल मोंतेरो बचप्या मिल्टन मोंतेरो बचप्या रोनाल्ड डिसोजा बचप्या ऑजवर्ल्ड डिसोजा बचप्या मिनॉल आणि अँड प्रीती मोंतेरो बचप्या वायलेट सल्डाना बचप्या वेरोनिका डिकॉस्ता आणि कुटाम बचप्या लिओ डिसोजा आणि कुटाम बचप्या तेरेजा डिकॉस्ता आणि कुटाम बचप्या अश्विन डिसोजा बचप्या ॲस्टलिन डिसोजा बचप्या लविटक डिकॉस्ता बचप्या लुईस पाउलिन क्रास्ता बचप्या कॅरल ऑल्विन पिंटो बचप्या राजेश पिंटो बचप्या मॅक्सी डिसोजा बचप्या रॉनी डिसोजा बचप्या शालिनी पायस बचप्या लिल्ली सुಳ್ल्या नन्सी पायस बचप्या जूडी रॉबर्ट डिसोजा फेरार ग्रेशन डिसोजा आणि कुटाम कुलशेखर अनिल क्रास्ता बचप्या जॉन स्टेल्ला सुवारेस बचप्या बेनेडिक्टा मार्सेल डिसिल्वा आणि कुटामो फेरार रुपये 1000 दान दिल्ली आसात अनिता कॉलिन डिसोजा पेजार जॉन प्रकाश डायस बुणबिद्री जोसेफ रेगो आणि कुटाम सान जुजे रीना राकेश डिसोजा रुजाई जॉन्सन डिसोजा सान जुजे नेविल रोड्रिगस अलंगार मेल्विन अल्बुकेर्क फेरार स्टेल्ला कालिस वेगस बचप्या अल्फोन्स साल्वादोर डिसोजा बचप्या जेराल्ड वेगस सान तेरेज लान्सी जॉइस क्रास्ता गुरपुरू मावरिस डिकोस्ता सान तेरेज लवीना डिसोजा बचप्या स्वीडल आणि शेल्डन मतायस फातिमा मॅरियो आणि शार्लेट मिनेजस बचप्या रेझन डिसोजा बचप्या चार्ल्स डिकुना आणि कुटाम बचप्या रॉबर्ट आणि नॅन्सी फेर्नांडिस बचप्या हेनरी लोबा आणि कुटाम बचप्या रॉबिन डिसोजा बचप्या एपी ट्रेडर्स बचप्या स्टॅनी अन्सिटा डिकुना फातिमा रिचर्ड आणि जानेट मिरांदा बचप्या रॉकी पिंटो अंतोनी कट्टे आयरीन कर्नेलियो बचप्या लेथिशा डिकुना बचप्या लिली मस्कारेनियस इजई ऑल्विन जिनी सल्डान आणि कुटाम बचप्या आयवन सरिता डिकुना आणि कुटाम मुंबई लूसी मिरांदा देरेबाईल फिलोमेना पिंटो सुंकदगट्टे जोसेफ मतायस फातिमा सत्वेंडर पिंटो आणि कुटाम सान तेरेज विनिल अश्विता पिंटो बचप्या हेनरी पिंटो आणि कुटाम बचप्या फ्रांसिस पिंटो सान तेरेज मेल्वी फुत्तादो आणि कुटामो बचप्या रोनाल्ड पिंटो आणि कुटाम सान तेरेज क्लॅनी पिंटो बचप्या डेविड शीला डिसोजा बचप्या जेडन आणि अमेलिया सल्डाना फेरार नाउनाका फेरार मायकल आणि मेरी सल्डाना बचप्या जेसिंता लोबो कासिया आयरीन डिकोना बोंदेल नॉर्बर्ट मेंडोन्सा फेरार रियानी रिबा मेंडोन्सा फेरार थेक्ला अराविस आणि कुटामो बचप्या हेलेन डिसिल्वा बोंदेल नाउनाका बचप्या रिशेल आणि रियोशा सरावो फातिमा बेबी इवा मिया आणि बाबा क्रिस जूड बचप्या लिओन आणि लेनन फेर्नांडिस बचप्या शालिनी डिसोजा फजीर जेराल्ड डिसिल्वा सान तेरेज निश्मिता डिसोजा फेर्मनोरू निक्षित निशा डिसोजा काटीपळ्ळा कॅरल मेडोना डिसोजा बचप्या एमिल्डा मतायस फातिमा वेरोनिका पेरिस फातिमा फेलिक्स डिसोजा गुरपुर कायकंबा ओल्विटा रॉड्रिगस पेरमुदे फ्लोरा मचाद दुबाई रॉयलन रेक्स रॉड्रिगस बेल्तंगडी रिचर्ड एबलिन प्रकाश डिसोजा बचप्या संतोष मौली फुर्तादो बचप्या एलियास लिल्ली वास देरेबाईल लिल्ली सिक्वेरा कायकंबा फ्रेडरिक स्तावरो बचप्या ऑजवर्ल्ड लोबो आणि कुटाम बचप्या राजेश पिंटो बचप्या गिल्बर्ट नोरोन्ना बचप्या नाव नका फेरार एकल्यानं 1,500 रुपये दान दिल्यात
रुपये 2000 दिल्ली प्रेसिला डिसोजा मुरानगर बोंदेल विलियम शालिनी पिंटो लोरेटो जोसेफ डिसोजा आणि कुटाम बचप्या मॉली पिंटो सान तेरेज फेलिक्स पिंटो आणि कुटाम आंतोनी कट्टे जूड लॉयड डिसोजा कटील काश्मीर मस्करेनियस पेजार एवलिन सल्डाना निडोडी प्रज्वल नाझरेत पेरमुदे रुपये 3000 दान दिल्ली जेनिफर बी एक भक्तीक फियोना आणि क्लिंटन तावरो आडकाबारे सिंथिया आरोजापाई बचप्या हेलेन पिंटो पेरमुदे आणि नाऊ नाका बचप्या रुपये 5000 दिवन या फेस्ताक पिरजेंत रावल्ले आसात क्लिफर्ड आणि प्रीती डिसोजा बचप्या बेबी वियान्ना मेयल पिंटो गुरपूर जेराल्ड डिकोस्ता आणि कुटाम फातिमा फिलोमिना फेर्नांडिस पेजार सुजित विशाल पिंटो गुरपुरू रोनाल्ड फेर्नांडिस क्रिस्ता ज्योती पेरमुदे एल्डन पिंटो लूट्स वाडो बचप्या फिलिपानी लिली मोनिस आणि कुटाम बचप्या ट्रीजा डिसोजा कुळूरू मेल्विन एंटनी मेंडोन्सा पेरमुदे सचिन शरल डिसोजा बचप्या जेसिंता मॅस्करेनियस हाँगकाँग नाऊ नाका फेरार किरण ग्रेसी पिंटो देरेबाईल रिचर्ड मोंतेरो आणि कुटाम बचप्या रुपये 7000 दान दिल्यात आईवल आणि आयसन मतायस फातिमा रुपये 10000 दान दिल्यात डायना पिंटो आणि कुटामो आंतोनी कट्टे नाऊ नाका युरोप रेबेल्लो कुटामो बचप्या आणि जेराल्ड वेगस आंतोनी कट्टे वस्तू रुपी दानी आसात 19व्या पटी 19th टाइम फेस्ताक हांगासर सगळे कॅम्पस वीज दिवान धर्मार्थ सबयल्ले आसा प्रवीण रॉड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स कायकांबा थँक्यू फाटल्या 19 पावटी तावन म्हळ्यार हर एका वर्सा 2 पावटी म्हणल्यार बरी 19th टाइम 19th इयर 19th टाइम न्ही बेन्सानी 19th इयर CM फर्नांडीस हांगासर फेस्ताक फुलांची सजवणी करता ताचो खर्च तसो पळयता क्लॉड एम फर्नांडीस बचप्या थँक्यू क्लॉड एम थँक्यू ह्या वर्सा फेस्ताचें बँड प्रयोजन केलां जॉर्ज शोभा मस्करेनियस आनी कुटाम नित्यादर पेजार प्रत्येक भलायकी तांच्या कुटुंबाक मागून तांणी आनी भलायकी पासत बरेपण मेळ्ळेले पासत तांणी अर्गां दिल्लीं आसात नोवेन्स शिबोरियामो या फेस्तांक गरजेचें दान दिलां डायाना रेगो आनी कुटाम सान तेरेज वाडो देव बरें करूं पयले पटी ह्या फेस्ताचे होर्डिंग्स पब्लीक जाग्यांनी घाल्यात आमी इगर्जे मुखार मात्र घालतले हांव पयले पावटी पब्लीक जाग्यांनी सबारगड ह्या फेस्ताचे होर्डिंग्स घाल्यात ताचो पोशक आनी मांडावळ आसा वॉल्टर बोंतेरो फातिमा थँक्यू आयची फोटोग्राफी आनी तयार जावची रिल्स धर्मार्थ मांडावळ केल्या आनी ताचे प्रायोजकपण दिल्लें आसा स्टोरीफाय इव्हेंट्स मंगळूर विनोद डिकोस्ता बचप्या ताचो सचेतक आसा 3 दीस आमी विनोवणी केल्ली कोणी भक्तिका जेवण दिया 3 दिसांच्या त्रिजुमा वेळार अशें म्हणून आनी पयल्या दिसा आमकां सक्कडी भक्तिका जेवणाची प्रायोजक जाली प्रेसिला डिसोजा आनी कुटाम मुरानगर बोंदेल थँक्यू दुसऱ्या दिसा 11 तारीखेर जल्मा दीस आसलो आनी त्या दिसा जेवणाचे प्रायोजक आसले जॉन पिरेरा आनी कुटाम फातिमा वाडो कालच्या दिसा 3ऱ्या दिसा जेवणाचे प्रायोजक आसले ऑल्विन आनी नवीन रेगो बाबाबू रेगो फार्म्स करंबार तांकां ह्या तिनी कुटुंबांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी आज ह्या व्हडल्या फेस्ताचे जेवण दानी आसात ऑल्विन प्रमिळा क्रास्ता जोडें तांची भुरगीं सारा शर्ली आनी सोफिया अबुधाबी त्या सगळ्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताच्या प्रायोजक वा दानीक थँक्यू कोणाची नांवां दानींची चुकल्यान जाल्यार म्हाका बक्षिया थोड्या फावटी एकावंटाक खंय तुमी धाडिल्ले आसात मागीर आमकां मेळोन आसूं की पुरो तशें खंय आसल्या तर मुखार येयचे अशें तुमचे लगे विनवणी करता थँक्यू फादर रेडी थँक्यू डॉक्टर रेडी
1 मिनिट बसा, या 2-4 मिनिटां बसा, 1 मिनिट म्हणा ना. मोगाच्या भक्तिकानो भाव भयणीनो येजाक भावानो, आयचो संदेश अपूर्व बायन काळजाक लागच्या बरें आमकां दिला. सादेपण, समाधान, जाणवाई आनी त्या मुखांतर नवीकरण. थोड्या फावटी ह्या दिसांनी मळबार मोडाचें तोरण आसता, इल्ली भिरांत दिसता, कितें जाता कोणना, व्हेकलांतल्यान देंवोंक जाता गी म्हणून. थोड्या फावटी गांवांच्या मार्गांनी पावसाच्या उदकाचें पैण आसता, पूण त्या मदें आज सांत आंतोनीच्या फेस्ताचें भक्तीभरीत आचरण जालां आनी कृपे भरीत सचेतानी जालां आनी सगळ्यांक बऱ्यांतलें बरें फेस्त सांत आंतोनीचें 2024 तुमच्या सगळ्यांक हांव मागतां. जावं देवाक होगळाप आनी जावं मान आमच्या पात्रोनाक सांत आंतोनीक. आनी ह्या व्हड आचरणाक व्हड मनीस आसल्यार तें खऱ्यान व्हड जाता. देखून सोदनेर आसतना ह्या फावटी म्हज्या मोतीक झळकाल्लें एक व्हड व्यक्तित्व, पूण एक डीप गुणायेच्या स्मायलाचें आनी सादेपणाचें. त्या मनशा लागीं संदेश सगळो आसा, सादेपण आसा, जाणवाई पुर्ती आसा. खंयच्याय बीस साहेबाकी ते उबेच रावचे तरी एक जाणवाई त्या मनशा लागीं देवस्तुती संबंदी आसा. आनी तांचें स्मायल ओरिजिनल तें कोणें कॉपी करूंक जायना. समाधान आसता, तांचो फुल्ल समाधान दिसून येता. आनी हयल्या एका सादेपणान, जाणवायेन आनी समाधानान खंडीत सगळें भारत देवस्तुतीच्या संगतीन खंडीत नवीकरण करतले आनी असले एका विस्नार आंतरीक व्यक्तित्व आटापचे बाप दोतोर रुडॉल्फ राज पिंटो आयचे प्रधान याजक. चार्मिंग एंड रिफायंड, पूण he is just 49, प्राय जावना, जस्ट 49. गुरपूर गांवचे कार्मेलीत मेळाचे नितळ मनाचे CCBI वा भारतीय लातीन कातोलीक बिस्पा मंडळी हाचे देवस्तुती आयोगाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष. ते आतां दिल्लींत आसतात, आतां हळडेंत आसतात. आज केरळा वाईन हाडटावन आयल्यात मात्र. आनी 1-2 दीस तेय 4 दिसांचें 1-2 दिसांनी 1 हप्त्याचें काम आसा. ताजे उपरांत परत हेर कितल्याकी गांवाक तांणी वचोंक आसा. एक फावटी आंध्रांत आसतात, एक फावटी गोंयांत आसतात, एक फावटी दिल्लींत आसतात. तरबेती दितच आसतात, सचेतन करतच आसतात आनी मांडावळी घालतच आसात. देवस्तुती संबंदी एक जाणवायेचें ग्रेस्त भंडार उडोवला. हांवें सांगलें बी साहेबांक की 1 वर उबेच रावूंक शकची तांच्या लागीं आसा अशें. कावन्सिलींग सायकॉलॉजींत MSc केल्लें फ्रॉम पॉन्टिफिकल अल्थेरियम ऑफ सेंट आन्सेल्मो हांगा तावन देवस्तुते संबंदी लायसन्शिएट आनी डॉक्टरेट आपणायल्लें. देवस्तुते संबंदी संगीत द लिटर्जिकल म्युजीक हाचें एक विशेष तज्ञ ताचो ताळोय बरो आसा. आनी त्या विशयांत देवस्तुते संगीता विशयांत दी लिटर्जिकल म्युजीका विशयांत एक विशेष तज्ञ एक्सपर्ट. आनी 17 वर्णी पयलें तांची डॉक्टरेट सादेपण, आंतरीक जाणवाई आनी समाधानाच्या जिनोसांत ती तांची बेस्ट डॉक्टरेट म्हण हांव चिंतां. हेर कितेंय तांची मुसायेची शिकाप डॉक्टरेट लायसन्शिएट आनी सगळ्या भारताक ते हुद्दो आसूंक पुरो, पूण सादेपण, आंतरीक जाणवाई आनी समाधानाची एक डॉक्टरेट तांच्या व्यक्तित्वांत आसा. आनी आज तुमच्या सगळ्यांच्या नांवांचे प्रधान याजक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे उपाध्यक्ष राजेश टिकोसा, कार्यदर्शी सुजाता डिसोजा आनी विगारवार भोवमानाधिक बाब रुडॉल्फ रावी आसा. तांणी तेगायनी सांगात म्हणून फुलांचो जोमो तांकां दिजय अशें हांव तांचे लागीं विनवणी करतां. थँक्यू फादर. राष्ट्रीय हंतार आमच्या मंगळूरचें नांव तुमी उंचायेक उबयलां. तुमच्या जाणटी गायेक, तुमच्या जाणवायेक थँक्यू. आनी आज आमच्या सांगात आसल्या पासून देव बरें करूं. सुललीत, सुटसुडीत, सोबीत, एवर स्मायलिंग आमचे आनी एकले व्यक्तित्व आसा आमचे मुखेली. तांच्या बोगल्या गासचे आमचे विगारवार. तांची प्राय कांय जावना, भोवणी
पूण ताच्या मदें एक विंसणार मनीस बाप भौमानादीक रुडॉल्फ प्रविडेस आमकां याजकांक आमकां केदाळे एक फ्रेशनेस ते केदाळे तांणी मेळटाना तांच्या घरा वेताना तांच्या फिरगेजेक तांच्या घरा आनी खंयच्याय एका संभ्रमांनी आमकां मेळटाना आनी मांडवळींनी आमकां मेळटाना एवर फ्रेश अँड एवर लवींग पर्सन फादर रुडॉल्फ प्रविडेस तुमकां आमी सगळे देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळे फिरगेजकारां थँक्यू. तांच्या बोगल्यान आसात बाप फ्रांसीस डिसोजा मुक्ती प्रकाश. तांणी 2022 इस्वेंत एक पुस्तक बरयलें. त्या पुस्तकाचें नांव आसा असर्यांगार पादवाचो सांत आंतोन. 2022 बरयलें. थोड्यो कॉपी आसात मंगळाज्योत हांगा सांत आंतोनाच्या आश्रयांत म्हण हांवें काडलें तांचे नांवान. पूण थंय फोन करतना थंय कॉपी पुरा खाली जाल्यात म्हणालो थंयचो निर्देशक. आनी ह्या पुस्तकाचे बरोवपी आनी ह्या वाराड्याक एक आमकां एक संतोशान बोरचे मायनर सेमिनरी कृपासदनाचे आत्मीक निर्देशक थंयसर आसात बाब फ्रांसीस डिसोजा. तुमकां देव बरें करूं आमी म्हणटा हांव. आमकां आमी साबार पोटी हांगासर मागलां 2026 इस्वेंत 2.5 वर्सां पयलें फेब्रुवारींत. त्या वेळारय हांगासर रेलिकेच्या फेस्ताच्या संदर्भारी आमी मागलें एका मनशाक एक खंयच्याय तराचो अपराध करिनासतना जैलांत 1 म्हयनो रावचें आनी प्राजीत करिचें पडलें. आनी त्या गांवचे अंचलिकाचे एक विस्तार मनीस आनी थंयसर युवा मिसांव प्रिजन मिनिस्ट्री तांकां दिली. 1 म्हयनो जैलांत वचून आयिल्ले. कोणेंय एकल्यान मागण्या वेळी खयलेली, कोणेंय एकल्यान बदला आमगेलो मतांतर म्हणून आनी तांकां जैलांत व्हरून घालें. आनी सगळी संवसारान तांच्या पासून मागलेलें. बाप डॉमिनीक पिंटो लाखणो DSCचे आमच्या सांगात आज आसात. थँक्यू फादर डॉमिनीक. चरित्रेचे दोग दीग मानाई कांबे कुंदे आसात ओट्टूक आसात. ते इश्टच चरित्रेची साळापणां पोवी सभेची मात्र न्ही खंयच्याय चरित्रेची साळापणां आमची चरित्रेची साळापणां पुरो गोत्तासचे दोग जाण घट्ट चरित्रेचे कांबे कुंदे आनी दोतोर बाप रोनाल्ड कुटिना आनी बाप दोतोर पियूस फिडेलिस पिंटो. बाप रोनाल्ड कुटिनान एक दीस तांचे लागीं म्हळें तुमची भलायकी कशी आसा आमगेर येवंक जाता गी. भलायकी बरी जावन येता. बिसायब काल पत्र धाडटा पळयचें. बिसायबाच्या पत्रा प्रमाणे तुमचें फेस्त पयलें पडटा आनी बिसायबाच्या पत्राचे तें कार्यकर्त्याचें मागीर जातलें फेस्ताक खंडीत येता म्हणलें. आनी बिसायबाच्या पत्रा प्रमाणे आनी एक हप्त्यान तांणी कोल्लांगाणा वचोंक देखून आज बाप रॉनी कुटीन आनी बाप डॉक्टर पियूस फिडेलिस पिंटो तो काय की तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. थँक्यू. आमच्या सगळ्या DSCज मातलें सगळ्यांनी चरित्रेचे भोव उंच कांबे ते. आमच्या सांगाता आज सुरवातेर मुर्दमाक मान पाटयल्ले बाप बसील वास आसात. ते एक विशेष मनीस. खंयच्याय गांवांत केदाळे आसच्या तरी एक आसार ह्या रुपाची एक रीत तांचे लागीं आसता. एका तेंपार आलंगारांत जाल्ले आतां थोड्या तेंपा आदीं वर्क काडीन जाल्ले आतां बोंदेलांत आसात. आतां बोंदेलचे बोंदेर ते काल फिरगज मात एक विशेष एक आकर्शणाचें पोणशेत आमचे सजार आसचे आनी ह्या फिरगजेचे पोणशेताचे बोंदेर आनी रेतीरेंचे एक सरदार म्हणाचे बाब बेजील वास आमच्या सांगात. थँक्यू फादर बेजील. पोरच्या दिसा म्हणलें एका पाद्र्याबाक कशें अभिनंदन पाठोवन आमी दुसऱ्या कडेन बंगान पावोवचें म्हण ताका तांणी बंगार मनीस म्हूण नाटक केलो खंय. कित्याक म्हळ्यार तांचो मनीस बंगार आसलो देखून चापराचो एक भोव एक सुपरहीट नाटक. तोय एक भोव एक प्रोफेशनल एक वृत्तीभर पंगड आसची तो म्हाका हाडून थंय एक बंगार मनीस म्हणून नाटक केलो. तुमी आमच्या बंगार मनीस फाटल्या 6 वर्सांनी आसले म्हणून सांगून आनी बंगार मनीस आनी चड भरुल्ले बंगार जावन रावा घाल न्ही काळजांत म्हणून सांगून धाडिल्लें बाप रॉनी डिसोजाक. आज तांच्या फिरगजेंत सांजेची आचरणां मिसांनी बरोबर आसा जालें. काका मांडवळकर आज ह्या नव्या वाराड्याक नवे जावन आयलेले बाप रॉनी डिसोजा आमच्या सांगात संतोशान आसात आनी सांगात पण आमी दिला बाप रॉनी. थँक्यू. आमच्या मदें पिंटो आसात जाणटे आसात. तांच्या मदें एकलो ब्रिटो म्हूण आसा जॉन ब्रिटो. बाप जॉन ब्रिटो मिशनरी सोसायटी ऑफ इन्फंट जिजस
बाळोक जेजूचे मिशनरी याजक 2005 इस्वेंत लखनौच्या एका याजकान बाब डॉक्टर लॉरेन्स पिंटो म्हणल्यान स्थापन केल्ले एक नवो एक धार्मीक मेळ तो बोंदेलांत आसा आनी तांचे बाप जॉन ब्रिटो थंयसर तरबेतदार आसात. आज आमच्या सांगात संतोष वांटून घेवच्याक आमकां संतोष दिवच्याक ते आयले. थँक्यू फादर जॉन ब्रिटो फॉर बीइंग विथ अस अँड शेअरिंग आवर जॉय. जेजूचे सेवक वा गुलाम येसुदास एक संगीतमय आणि एक एनर्जेटीक कॅरिझमॅटीक मुखेली युवा जाणांक आणि कॅरिझमॅटीक चळवळीक एक आध्यात्मीक दिशा दिवच्यातले आणि जगत्या मनशाक सांजू पावल केंद्राचे आत्मीक निर्देशक जावन गवळी पाणी फाटल्या काळादी नेमलेले आसा आणि दुसऱ्या वर्सा तांचे यशस्वीचे एक सचेतन ह्या वारेडांत वाडोवनूच आसा. बाब जेसुदास आज आमच्या सांगात आसल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मायनर सेमिनारीचे मेजर रेक्टर बाप केविन डिसोजा थंयसर फाटल्या 3 वर्सां ते बेंगलोरान 2 वर्सां 50 दीस विशेष ह्या तरबेतीचे जाणटेकायेचे शिकाप आपणावन आले. ते आजचे दिसा फाटल्या मे 11 संपयला आनी परत दुसऱ्या वर्सा मायनर सेमिनारी रेक्टर जावन आनी हेर सांगात आस हेर देवपण संबंधी आनी हेर वावरांनी वेगवेगळ्या रुपांनी मुखेलपण दिवचे. बाप केविन डिसोजा तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. ओके ओके आमकां एक नवें फ्रेश मुखार मेळू आनी चार्मिंग यंगेस्ट ऑफ द ऑल बाप विजय मोंतेरो बचप्यांचे सहाय्यक विगार थंयसर आयताराची सबारच्यो जबाबदारी सोंपोवन आमच्या सांगाता थंयसर आसात. बाप विजय तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. वडोलो एका पाद्र्याबान म्हळें सांत आंतोनीची 13 अजापां पूण आमी 12 पाद्र्यां आसा आनी एकलो येजा आसलो कितें जालें गे म्हूण आनी 13वें अजाप म्हणल्यार बरी बाप विजय मोंतेरो आमच्या सांगाता आयला. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सबार धर्म भयणी आमच्या सांगातांत ह्या संतोशांत ती आसात. आमच्या सांगाता ब्रदर जॉन पेरेर आनी ताजे सांगाती क्रिश्चन ब्रदर्स आमच्या सांगाता आसात. ब्रदर विलियम मेंथीस हांगासर आसा. ब्रदर जॉस्टन मायनर सेमिनारी रिजेंट हांगासर आसा. आमची धर्म भयणी आसात. आमची एवरग्रीन धर्म भयणी मिशनरी सिस्टर्स ऑफ जिजस सिस्टर फिलोमिना आनी ज्योती हांगासर सोबयतात. तेणे भितर मांडवळ घालतात आनी हांसो दिवनूच रावतात. सिस्टर फिलोमिना ज्योती तुमकां देव बरें करूं. आमच्या मोगान आमकां वेगवेगळ्या संदर्भांनी मेळची मोगाची वारड्यांतली आनी आमच्या वारड्यांत जल्माल्ली आनी शेजारची सिस्टर आमच्या लागीं आसात. बेथनी सिस्टर आसात. अर्सुलाइन फ्रांसिस्कन सिस्टर्स मेड्स ऑफ द पुअर चार्ल्स बरोमियो RNDM PDDM आनी हेर मेळाची दर म्हयने आमच्या लागीं आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर सुद्दां मेळ्ळार आमकां सचेतन दिलें. बाप रिचर्ड डिसोजा देलंतबीड बाप रोनाल्ड डिसोजा फेरार बाप एल्स्टन मोंतेरो OCD कार्मेलीत शेली गोंय हांकां ह्या सगळ्या आचरणा फाटल्यान एक डे एंड नायट काम करचो मनीस आसलो आनी आसा. तो ह्या फिरगेचो उपाध्यक्ष हांगाक मात न्ही आद्या पाटीक तोच उपाध्यक्ष मानेस राजेश डिकोस्ता तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू राजेश. ताच्या सांगाता फातिमा वाड्याचो गुरकार फेलिक्स माथायस आनी फिरगज गवळी परशे सांदे आसात. हात मेळोवची केदाळय मेळोवची जोडी सांगाता हात मेळोवची हांगासर वावराक आनी हेर मनशां आसात. ग्रेशन सिल्विया डिकोस्ता जोडे विल्फ्रेड आनी रिटा डिकोस्ता जोडे बाबाओ जेराल्ड आनी क्लिफर्ड डिकोस्ता तांकां प्रेसिल्ला डिसोजा ओल्वीन माथायस तांकां आनी 24/7 ह्या कॅम्पसाचें काल हांगासर एक उंदीर आयल्या रे आनी कितले पेटे आज तेणें वमारले म्हूण तांकां लेख आसा जाल्यार ते एकल्या मनशा लागीं आसा. ते फेलिक्स कोरया लागीं ताजी भलायकी बरी नासली जाल्यार तो येणेंत आसा ह्या दिसांनी. फेलिक्स कोरया तुका देव बरें करूं. फाटल्या दिसांनी ह्या कॅम्पसान ल्हान व्हड कितलींय कामां पावसाक तयार फेस्ताक तयार म्हण जातच आसली. एक दीस मारोक एमर्जन्सी कोंडो न्हू सांज जाताना इंटरलॉक घाल न्ही जालें आनी
तांचो वावरी आमी मानून घेता क्लिफर्ड आनी क्लिटन डिसोजा बापूय पोतू बसप्यांगार तांकांय आज तशें फाटल्या आयतारा फाटल्या दिसांनी साबार स्वयंसेवक तेणे आसतात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव आल्तार सेवक आनी सेवकी वेदी सेवक सेवकी ती यात्त फिरगजेची म्हणून न्ही सक्कड फिरगजेची आमी ऑल इन वन वीथ ऑल म्हणल्यार बरी आमचे थोडे ल्हान संको पूण व्हडा मनान ते येतात आमचें कॉयर सुपर ते दियेसीजींत गातू जिबे म्हणलें एक सांत आंतोन केंद्रीत गितांचो एक स्पर्धो सांत आंतोन माया मेघाच्या संस्थान फाटल्या वर्सा मांडून हाडलेलो शहरांतली टॉप कॉयराक स्पर्धात्मक रावन कॉम्पिटेटीव रावन तिसरें इनाम तांकां फर्स्ट सेकंड ताणें घेतलेंच शहरांतले न्ही तांकां स्पर्धात्मक जावन तिसरें इनाम हाडून आयलेले आसात सेंट अँटनीज कॉयर तांकां बाळोक जेजूच्या पुणशेतान जावं बोंदेल पुणशेतान जावं हेर कडेन तांकां आपोवणी तांचें एक सादरपण तांची एक मधुरता पळोवन आपयल्लें आसा आनी ताचे मुखेली आसात राजेश डिकोस्ता रॉयस्टन मास्करेनियस आनी सगळी पंगडाक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक थँक्यू गॉड ब्लेस यू चार दीस देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली सबारां तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा खरी एका मंगळारा स्टेटस घालूंक या एक भक्ती केंद्राची म्हायती दिवंक तशेंच वेगवेगळ्या संदर्भांत ताचे रिल्स करूंक आमकां राजेश टिकोस्ता सुशांत आनी हेर तांचो पंगड आसा तांकांय त्या टेक्निकल कम्युनिकेटीव पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सांगात वेगवेगळ्या संदर्भांनी हात मेळयल्ले मेळोवचे आसात तांतल्या पैकी एक स्टोरीफायींग इव्हेंट्स मंगळूर तांकां आयची फोटोग्राफी आनी स्टोरी रिल्सां ते तयार करते आसात लायव्ह स्ट्रिमींग करते आसा डेल्सन मिडिया डेरिक मंतोर आनी ताचें टीम मंजेश्वर पार्टी क्युरेटर्स खंयचेय एक सजोवणी जायची जाल्यार आमकां फास्ट फूड आसा पार्टी क्युरेटर्स आनी एवर स्मायलिंग जोडें रेक्सन आनी स्विडल डिकोस्ट आमच्या सांगात केदाळी आसतात आमकां खंयच्याय संभ्रमाक ताका एक सर्तीक सोबाय दिली जाल्यार सेंट अँटनी बँड हांगाच आसता येणंत आसता आनी आमच्या सांगातांत आसता तांकां आमच्या संभ्रमाक आमकां खाणा जेवणा सोयीचा बारबडी सांगात दिले मॅक्स कॅटरर्स बचप्या तसली एरेंजर्स भोव एक मोगान आमकां सुदारसितात कटिलेश्वरी सावंड्स आनी इलेक्ट्रिक्स बोरेंगान सुगेरसा तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा एक दोन कळोवण्यो हांगासर हर एका मंगळारा सांजे 5:30 वरांक हांगासर नोवेनाचें मीस आसा आनी आयतारा फाल्यां आयतारा कुडसून सकाळीं 6:45 वरार 6:45 हांगा आयताराचें मीस आसा आनी सगळीं फेस्तां जीं कितें देवस्तुते संबंदी आसात ती सगळीं हांगासर आचरण जातात ह्या विशयांत सांत आंतोचे मागणें मायेत मिसाचो वेळ आनी कितेंय आमकां मिसान दिवंक आसा सगळें थंयसर मिसाचे तास कितले म्हणणी एक नव्यानशी एक थंयसर होर्डिंग करून सांत आंतोचे गोठ्या लागीं आमच्या गांवच्या मुखेल्यांनी घालां ते आमी वापर येता तसो तांतली मायेत आमी जोडी येता आज हांगासर सांत आंतोनीचें पात्रोनाचें फेस्त येवच्या सोनवारा हांगासर गवळीक फेस्त आसा तें कितें गवळीक भेट बिसायबाची हांगासर सुरू जाता आनी पयले बडी हांव चिंता बिसायबान हांगासर गवळीक भेटेक म्हणून हांगासर पयलें येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें आमी खंडीत साध्य जाल्यार सबार आनी येजय आनी त्या दिसाचें कार्य अशें आसा सकाळीं सई येवच्या सोनवारा 20 तारीखेर दनपारां 3:30 वरार आमी आंतोनी गट्टेन गवळी बापाक मंगळूरच्या अदीक मानदी पिटर पावसाळ्यान हांकां तांच्या अधिकृत भेटेक हांगासर आमी येवकार मागता ताचे उपरांत हांगासर मोटवी शिकोवन आनी आयताराचे मीस ते भेटयतले सोनवारा सांजेर ताचे उपरांत सरिल्ल्या बावर्त्यां खातीर आंतोनी गट्टे निकेप तळार वचून मोटवी मागण्या विधी आमच्या सरिल्ल्या बावर्त्यां पासत ते मागून मागण्या विधी चलोवन व्हरतले आनी ताच्या उपरांत हांगासर तांच्या संगी सगळीं बावर्त्यांनी कोण आमी हजर आसा तांच्या संगी कॉफी फळार सेवचें कार्य हांगासर आसा तें येवच्या सोनवारा 20 तारीखेर ताणे उपरांत जमत यो आनी दुसऱ्या दिसा तिरावण्याचें मी सद्या बाडेन मुखारून वेता हें तुमच्या मायेतीक येवच्या सोनवारा तुमी येजय आनी गवळी बापाक मनान मोगान येवकार दिजय म्हूण तुमचे लागीं हांव विनवणी करता आतां
हे कळोवण्यो मुक्ताल्यो 2 तस्वीरी आसात. एक सक्कळी याजकाची सांगाता, मागीर प्रधान याजका सांगाता आनी विगारवारा सांगाता. सक्कळी धर्मभयणी सभार मेळाची एक संयोजन हांगासर आसा. तांणी एक तस्वीर एक येजय अशें तुमचे लागीं धर्मभयणी लागीं हांव विनवणी करता वेळ सर्तीक काडनासतना. आज जेवणाची मांडावळ सस्याहारी मात मांसाहारी हांचें एक बरें एक संमेलन आसा केलां. कळालें म्हण म्हाका तांणी सांगूं ना दानींनी. पूण एक हांवें चिंतलें आयच्या दानींनी सादें जेवण आसल्यार बरें म्हणें थाणींच. आनी सादेपणान तांणी मांडावळ केल्या आनी जाणवायेन मांडावळ केल्या. खंयचे डिशस जाय जे आनी ह्या वेळार खंयचें बरें म्हण तांणी मिसळून तांची केल्या. आनी खंडीत समाधानान आमी जेवीजे आनी समाधानान दादोशी जावन आमी वसाजे अशें सादेपणान आनी जाणवायेन आनी समाधानान जेवण म्हणचे एक तिमाचेर तांणी आज तांची विचवण जाल्ली आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर मठवांत एक कावंटर आसा. सगळ्यांक न्हय आमकां एक रिक्वायरमेंट जायची. सादारण एक 65 जाल्यार आमी हांगा जेवचें. नाजाल्यार आमकां सोलोवंक जाता म्हण अर्थ. आमकां आमी घट्ट आसा म्हण अर्थ. आमी तितकेशे सकयल थंयसर 2 कावंटरां आसात. थंयसरी हात धुवची मांडावळ आसा. आनी ह्या जेवणांत तुमी वांटेली जायजे म्हूण तुमचे लागीं विनवणी करता. कोणाकी तुमकां दान मिसां दिवंक आसल्यार थंयसर स्वयंसेवक आसतात. आनी 2 तस्वीरो काडच्या पयलें विगारवारा लागीं जेवणाचेर आशिर्वाद घालीजे म्हूण हांव तांचे लागीं विनवणी करता. मगच्यानो जेवणाचेर आशिर्वाद म्हणटाना सडाव सगळ्यांक उबे रावतात, पूण तुमी उबे रावनात म्हणटाना म्हाका कळ्ळें. हांवें 2 शब्द फादर फ्रांसिसाक देव बरें करूं म्हणोचें म्हणून तुमचे आशा म्हणून तुमच्या आशेक लागून हांव खंडीत जावन ताचे विशयांत 2 उतरां ताका एक बरें फेस्त मागोवंक आशेता. मगच्यानो हांगासर याजाक बाप आसात, धर्मी भयणी आसात आनी तुमी सर्व सांत आंतोनीचे भक्तीक आसात. तुमकां समेस्तां पयल्यान पयलें हांव एक बरें सांत आंतोनीचें फेस्त मागता. आमी सांत आंतोनीचो भक्तीक पयलें दोरनाळ्ळी येतलो, आतां सांत आंतोनी काट्टे येत आसा. मगच्यानो आज बाबू फ्रांसीस बारेस उर्बेन हें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भी आमी सकळी ह्या फेस्ताक हांगासर आयल्या आनी आमकां कळीत आसा हर एक फावटी हें फेस्त येता आसतना आमकां व्हरती दादोसकाय. आज ह्या अपुरबायेचो दीस हो अपुरबायेचो संभ्रम, अपुरबायेचें गायन निजाक्या अपुरबायेचें गायन म्हणोचें. आनी तशेंच हांगासर तुमची भक्त आनी तुमी जाप दिता आसतना निजाकी पोट येदोळसो भरलें जेवचें नाका म्हणून भोगता. आज बाप फ्रांसिसान आमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हळें. पयलें एक काळ आसलो राखणो काण घेवन बसल्यार संपादकी वाचतना घरचीं सगळीं भोंवतणी बसून फादर फ्रांसिसाचें संपादकी आयकतले. आनी म्हाकाय आशा आसली बाप फ्रांसिसान उलोवचें आयकचें म्हणून. आतां दादोश आयकोंक मेळटा. आनी आतां खंडीत जावन तुमी बागी हांगासर आंतोनी काट्ट्याची आद्याबाडेची आनी हांगासर येवची सांत आंतोनीची भक्तिका तुमी निजाके सक्कळी बागी. कित्या खातीर बाप फ्रांसिसाक राखणे अर्थान वाचून कोणी सांगचें म्हणून ना. मुखार रावन तस्सो जावन उलयता आसतना तेंचो उडास तस्सो उडास आमकां परत्यान फाटी येता. बाप फ्रांसीस क्रियाळ आनी जिवाळ केदाळय ताचें थंय दादोशी मोन आसा, दादोशी मोग आसा आनी तशेंच दादोशी उतरां आसात. आमकां एक फेस्त करचें म्हळ्यार 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार जातात. बाप फ्रांसीस एका वर्साक 3 फेस्तां करता. हांवें फेस्त करता आसतना खाली पाद्र्यापांक मात्र हांवें सुदारसूंचें. लोकांक तांच्या घरा वचून सैऱ्या दैरागेर वचून तिंत जेवन मागीर घरा येतात. पूण बाप फ्रांसीस तसो न्हय, फेस्ती करता, पाद्र्यापांकी सुदारशिता आनी हांगा आयिल्ल्यांकी दादोशी मांसाहार मत्तू सस्याहार सामिलाना दिवन तुमकां घरा धाडटा. तशें म्हणटा आसतना बाप फ्रांसीस खंडीत जावन मस्त खाम आसलें. फाटल्या दिसांनी म्हाका कळीत आसा एक गोळी भेट म्हळ्यार कितली तयाराय आसा तें आमकां केल्ल्यांक कळीत आसा. जाल्यार तितली तयाराय सादारण 137 फायलां रेडी जायचे आनी तितली तयाराय आसल्यार ताचे मदें हें फेस्त इतल्या संभ्रम करूंक ताणें इतली तयाराय केल्या. सगळ्यांक सांगाता घेवन ताणें ही हो संभ्रम बऱ्या रितीर जावचें बरें पळयला. बाप फ्रांसीस तुमी ह्या फिरगेचेंत ह्या फिरगेच्या ह्या पुण्यस्थळाच्या त्या अभिवृद्धी खातीर जायतो वावर केलो. आमकां पळयत आसतना हांगासर कळटा आनी भक्तीचो संखय वाडत वता. आत्मिकी बरेंपण मस्त जालां.
लौकिकी ग्रोट्टो आनी पळयत आसतना आमकां कळटा लौकिकी बरेपण हांगासर जातेत आसा अशें बाब फ्रांसिसान दिल्ल्या सर सेवेक तांच्या बऱ्या मनाक तांच्या उदार मनाक आनी तांच्या निश्कर्च्या निस्वार्थी सेवेक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांगासर आसलेल्या सर्वांच्या नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी एक बरें फेस्त मागता. मोगाच्या न्हय सांत आंतोनीच्या फेस्ताक आमी आयल्या तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्त मागता आसतना सांत आंतोनी तोलो दुसरो सांत खंय मेळत म्हणून आमच्या पाद्र्या रुडॉल्फान ताचे शर्मावर सांगलें. बेनेडिक्ट 13व्यान सांगिल्लीं उतरां ताणें ती सांगली. बेनेडिक्ट 13वो ताणें सांगिल्लीं उतरां सांगलीं आनी आज खंडीत जावन आमी त्याच सांताच्या पांयांतळी आयल्या. तुमचे जायते इरादे काळजाचे अत्र्याक काणयोन तुमी आयल्यात. आमचे सोमेस्तांचे काळजाचे अत्रेक आमच्यो आशा आमची मागणी सांत आंतोनू आयकून घेवं आनी ताच्या विनवणेन सर्गार्तावन आमकां ती आशिर्वाद लाभो म्हणून मागून दोन उतराकेर करता. परत तुमकां सोमेस्तांक बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. पाद्र्या बुलयलो जेवणाक काय आशिर्वाद मागून हांव म्हणून चिंते नाकात उबे रावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्गींचे आमच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या फेस्ताचो संभ्रम आमकां सोमेस्तांक आज तुज्या आशिर्वादाचो संभ्रम जावं पावला. आमी सांत आंतोनी द्वारे आमची प्रार्थना तुका भेटयल्यान आमचे इरादे ताच्या मुखार दवरून तुजे आशिर्वाद आमी मागलां. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पावताय आनी प्रत्येक जावन सांत आंतोनीच्या त्या वर्त्या विनातेन आमच्या गरजांनी तूं आमकां पावताय म्हणल्यार बरवसो आमचो जावन आसा. आज आमकां एका कुटुंबा भाशेन तुवें सांगता हाडल्याय आनी आमकां ह्या संभ्रमाक आयिल्ल्या सोमेस्तांक आमी हर एकल्यांनी एकामेकांतय माय मोगान आमी जियोवच्याक आनी तशेंच आमी ह्या संतोशांत वांटिल्ले जातना आज माय मोगाचो संकेत जावन आमकां हांगासर आसा केल्लें तें जेवण ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद पडो. आमी हें खाण सेवता आसतना आमचेर आमच्या कुडीक सकत मेळो आमच्या जिवाक उर्बा मेळो आनी तशेंच तुजे पासत वावुरच्याक आमकां सर रितीनी तुजो आदार लाभो. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर तशेंच सेवच्या आमा सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद पडो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सांत आंतोनी विनंती कर. सानी सरी गसा सानी सरी गसा सानी सदानी सरी नी दपा सानी सरी गसा सानी सरी गसा सानी सदानी सरी नी दपा. सांत आंतोनी पद्वाच्या सोबीत फुला नमन करता तुका पवित्र सभेच्या बोळावेक सोचेर विनंती कर मोगाळ सांगा. सांत आंतोनी पद्वाच्या सोबीत फुला नमन करता तुका. सगळे धर्म बहिणी भितर मुखार म्हणा. सगळे धर्म बहिणी सिस्टर्स ऑल द सिस्टर्स प्लीज सैरी सिस्टर प्लीज सगळे सिस्टर ताय कर मुखार या. All the sisters, please come forward. Just for a minute. शुवार्तेचे साक्षी आमकां कर दुबळ्या धाकट्याचे पांय घेवंक फावो कर. शुवार्तेचे साक्षी आमकां कर दुबळ्या धाकट्याचे पांय घेवंक फावो कर. सांत आंतोनी पद्वाच्या सोबीत फुला
विनंती कर मोगाळ सांता सांत अंतोनी पदवाच्या सोबीत फुला नमन करता तुका पोवी सभेच्या बोळादीक सोसेरा विनंती कर मोगाळ सांता मोगाळ पुत्रा सोवे अंपार मोरी आशीर्वादी आमकां संत अंतोन बाप्पा आमकां विनंती कर. निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. नमन तुका करता पावांच्या गरजांनी खंतेपणी मागता भाग्यवंतांतोनी नमन तुका करता पावांच्या गरजांनी खंतेपणी मागता देवाच्या पुत्राचो तोवर तोशी कोंढा निराशी जाल्ल्यांचो तूं बळवंद्रडा भाग्यवंतांतोनी नमन तुका करता पावांच्या गरजांनी खंतेपणी मागता आमचे जिणये पळणार हादन आमकां चलय क्रिस्ता सागजावं संवसार भावार्थां सोसडय भाग्यवंतांतोनी नमन तुका करता पावांच्या गरजांनी खंतेपणी मागता भाग्यवंतांतोनी नमन तुका करता पावांच्या गरजांनी खंतेपणी मागता
जेजू घेतलो तुझ्या हातानी बेसावा तुझी ती अजापानी पाव भक्ता आमच्या सरू दर्जानी भाग्यवान सांतांतोनी बाळका जेजू घेतलो तुझ्या हातानी बेसावा तुझी ती अजापानी पाव भक्ता आमच्या सरू गरजानी सांतांतोनी दुबळ्याच्या दातारा सांतांतोनी आमच्या मजतारा सांतांतोनी कृपेच्या सागोरा सांतांतोनी आमच्या बळवंता धारा सांतांतोनी दुबळ्याच्या दातारा सांतांतोनी आमच्या मजतारा सांतांतोनी कृपेच्या सागोरा सांतांतोनी आमच्या बळवंता धारा देवान तुका दिल्ली ती पदवी होती ती ते भक्तीन मागल्यार तू दिताय पाटी जिणयेंत आमच्या दैर साडी नाशे मागणे
घेतलो तुझ्या हातानी बेसावा तुझी ती अजापानी पाव भक्ता आमच्या सर्व गरजांनी भाग्यवान सांत अंतोनी बाळका जेजू घेतलो तुझ्या हातानी बेसावा तुझी ती अजापानी पाव भक्ता आमच्या सर्व गरजांनी सांत अंतोनी दुबळ्याच्या दातारा सांत अंतोनी आमच्या मजतारा सांत अंतोनी कृपेच्या सागोरा सांत अंतोनी आमच्या बळवंता धारा सांत अंतोनी दुबळ्याच्या दातारा सांत अंतोनी आमच्या मजतारा सांत अंतोनी कृपेच्या सागोरा सांत अंतोनी आमच्या बळवंता धारा देवान तुका दिल्ली ती पदवीवरती ती ते भक्तीन मागल्यार तू दिताय पाटी जिणयेंत आमच्या धैर्य साडी नाशे मागणे करूंक शिकय तुझ्या सारखे सांत अंतोनी दुबळ्याच्या दातारा सांत अंतोनी आमच्या मजतारा सांत अंतोनी कृपेच्या सागोरा सांत
क्रिस्त